मोगाच्या भाऊ भयणीनो रेतीरेक आयल्या तुमकां समेस्तांक पयल्यान पयलें देव बरो दीस हांव मागतां. स्वागताचीं 2 उतरां पयसतावन तुमी आयल्यात मोगाच्यानो ह्या देव तेंपलाक पुणशेताक तुमी आयल्यात. हो इल्लोसो वेळ हो सकाळींचो वेळ जेजू सांगाता करसूंक ताचें उतर आयकूंक ताका सक्रामेंतान आसल्यार जेजूक आराधन करूंक मिसाचें बलिदान भेटोवंक तुमच्या तेसावां खातीर मागूंक हांगासर तुमी आयल्यात आनी व्हडा बावडतान तुमी हांगासर आयल्यात. मोगाच्या भाऊ भयणीनो बावडतान आयिल्ल्यांक जेजून खाली हातांनी पाटीं धाडूंक ना. वस तुज्या बावडतान तुका बरें केलें म्हूण ताणें मागयलें सकयल दिलें आमकांय दिता. देखून रेतरेक आयिल्ल्या तुमच्या तेसावांचेर तुमच्या मागण्याचेर तुमच्या विनवण्याचेर जेजू आपले आशिर्वाद घालून दी. आमी आदवेंताच्या कालार आसांव आनी नातालां बेस्ताक लागीं आसांव. जेजू ह्या संवसाराक येता आसतना शांती समाधान हाडून येयलो. तें शांती समाधान तुमच्या काळजांत दिवून दी, तुमच्या कुटुंबांत येवून दी आनी तुमकां समेस्तांक मोगान एकामेकाक एकवटोवन दी. हें जावन आसा आमचें मागणें. मोगाच्या रेतीरेक आयल्या तुमकां समेस्तांक हांव स्वागत म्हणटा. हांव स्वागत म्हणटा आमच्या पादेराबाक फादर पियूस डिसोजा शिवमोग्गा गातावन वेगळे भायर सरोन हांगासर ते आयल्यात. लांब पयन हांगासर ते आयल्यात ती रेतीर चलोन व्हरूंक तांकांय तुमच्या समेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटा. आमचे भाव आसात हांगासर जॉन डिसोजा फेरार्तावन येतात. हर एका सोनवारा येतात आनी अर्गां स्तुती करून आमकां मागोवंक उमो करतात. तांकांय हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर आसा डिवायन वर्ड ही रेतीर टॅलिकास्ट करतात. तांकांय स्वागत म्हणटा. मोगाच्यानो तुमकां बरें मागता. देव बरें करूं. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Argan tuka samya. Argan tuka samya. Poglap tuka samya Jesu. Poglap tuka samya Jesu. Aradan tuka samya Jesu. Aradan tuka samya Jesu. Wakani tuka samya Jesu. Wakani tuka samya Jesu. Jai jai tuka samya Jesu. Jai jai tuka samya Jesu. Dinwas tuka samya Jesu. Dinwas tuka samya Jesu. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 समय आमी गीत गावया अर्गां दिवया. हें गीत जावन आसा तुमच्या कंतराच्या बुकांत ये टू अर्गां दितलो सोम्या अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तुका स्वागत म्हाका दिसता आमी आतां गायिल्लें पूण शेतान आमी थोडोसो वेळ सोमेची उतरां आयकूंक नियाळूंक आनी ताची उतरां मरिपात आमी जियोंक एक प्रयत्न करूंक आयल्या. तर सोम्याक आमी अर्गां दिवया. गीत गावन स्तुती करया जेजूच्या माना खातीर. गीत गावन स्तुती करया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती. गीत गावन स्तुती करया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती. गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया. गीत गावन स्तुती करूया येशूच्या माना खातीर. हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती. गीत गावन स्तुती करया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती. पातक्यांचो मोग जेजून केलो आनी आमच्या खातीर तो कुर्सार मेल्लो. पातकांत तो म्हाका मुक्त करूंक ताणें म्हाका सुटका दिली, सरवण दिली, कुर्सार मेलो. स्तुती गावया ताची कित्याक म्हळ्यार ताणें आमकां एक नवें जिवन दिवन एक तयार केला. पातक्यांचो मोग ताणें केलो
आमचे खातीर तो खुर्सार मेलो पातकांचो मोग ताणें केल्लो आमचे खातीर तो खुर्सार मेलो पातकांत म्हाका मोग केलो स्तुती ताची गावच्याक तयार केलो पातकांत म्हाका मोग केलो स्तुती ताची गावच्याक तयार केलो गीत गावन स्तुती करया जेसूच्या माना खातीर हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गावन स्तुती करूया जेसूच्या माना खातीर हालेलुया गावन हरसिया करून ताची पातक्यांक मनशां आसात पयस जाल्यार आमचो देव पातक्यांचो लागीं तो मोग करता पातकांची न्हय पातक्यांचो मोग करता आमकां मोगान तो आयकता आनी आमची मागणी आयकता सुटका सरवण आमकां दिता त्या देवाक आमी गीत गावन स्तुती करया पातक्यांक तो आसा लागीं आमकां मोगान आयकता वेगीं स्तुती ताचे गावंक कितले बागी आमी सदांच तो आसा आमच्या मुखामणी पातक्यांक तो आसा लागीं आमकां मोगान आयकता वेगी पातक्यांक तो आसा लागीं आमकां मोगान आयकता वेगी स्तुती ताची गावंक आमी कितले बागी सदांच तो आसा आमचे मुखामुखी स्तुती ताचे गावंक आमी कितले बागी सदांच तो आसा आमचे मुखामळे गीत गावन स्तुती करूया जेसूच्या माना खातीर हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती गीत गावन स्तुती करूया जेसूच्या माना खातीर हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती गावया 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 स्तुती गावया 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 स्तुती गावया गीत गाव स्तुती करूया जेसूच्या माना खातीर हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती शिसांचे पांय जेजून धुले आनी आमकां कालतेपण शिकयलें सेवा करून शिकयलें एकामेकाचो मोग करचें म्हळ्यार आपणाक ल्हान करचें खालतें करचें म्हण ताणें शिकयलें कल्वारीतून ताणें जैत आमकां समेस्त बसून ताणें जोडलें सर्गींचें राज आमकां हर एकल्यांकी जोडून दिलें त्या जेजूच्या त्यागाक मोगाक आमकां शिकयल्ल्या सरली सावांक आमी अर्गां दिवन आमकां आपण दिला जेजून एक क्रिस्तांव जावन सेवा करूं त्या सर देण्याक आमी अर्गां दिवन गवया शिसांचे पांय ताणें धुल्ले आनी कालतेपण आमकां शिकयलें शिसांचे पांय ताणें धुल्ले आनी कालतेपण आमकां शिकयलें कल्वारीत ताणें सई सोडलें सगळींचें रास आमकां जोडून दिलें कल्वारीत ताणें सई सोडलें सर्गीचें रास ताणें जोडून दिलें गीत गावन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर
Alleluia gaun हर्षिया करुणा ताची स्तुती गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मानाखातीर Alleluia गाऊन हर्षिया करुणा ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मानाखातीर Alleluia गाऊन हर्षिया करुणा ताची स्तुती गीते हाडी स्तुतिसोण येसूच्या नामವನ್ನು Alleluia ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸೋಣ ರಕ್ಷಕ ನಾಮವನ್ನು ಗೀತೆ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸೋಣ ಯೇಸು ನಾಮವನ್ನು Alleluia ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸೋಣ ರಕ್ಷಕ ನಾಮವನ್ನು ಹಾಡಿರಿ 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 ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿರಿ 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 ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿರಿ ಗೀತೆ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸೋಣ ಯೇಸು ನಾಮವನ್ನು Alleluia ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸೋಣ ರಕ್ಷಕ ನಾಮವನ್ನು ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸೋಣ ಯೇಸು ನಾಮವನ್ನು Alleluia ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸೋಣ ಯೇಸು ನಾಮವನ್ನು दोळ्यामेदंकिया हाचे तरेन आमी मागूंक साबार तेसावां हाडल्या जावं पुरो मागणें करूंक मस्त हत्रेग काळजाचे उलय आसा जावं पुरो हर एक आमी थोडोसो वेळ मतीक हाडया तुमी खंयच्याय विशयांत खंत हुस्को करिनाकात हर एक मागणे द्वारे बापाक तुमी समर्पण दिया San Paolo फिलिप्पाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगता खंत करची नाका जेजू म्हणटा तुमी खंत करन तुमचो आवक इल्लोसो वेळ चड करूंकय जायना उणें करूंकय जायना तर कित्याक खंत करतात तर आमी कितें करचें आमी हर एक जेजूक समर्पण दिवया तो चलयता आज पर्यंत ताणें आमकां चलयला आनी मुखारी तो चलयता त्या जेजूक हर एक समर्पण दिवया थोडोसो वेळ आमच्या दोळ्या मेदांकिया आमचें काळीज आमच्या देवा मुखार आमी उगडया आनी आज आमी कितें परा मागणें करी जें आमी चिंतलां कितें परा आंगवन मागोवन लालयवन आशेवन आमी आयल्या हर एक जेजूक समर्पण दिवया ओ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನನ್ನ ಹೃದಯವ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿನ್ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನನ್ನ ಹೃದಯವ
ನನ್ನ ಹೃದಯವ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ, ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಜೀವಿತದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ, ಜೀವಿತದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ, ಜೀವಿತದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ, ಜೀವಿತದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ, ಜೀವಿತದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಭಜಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಭಜಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆ. ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ, ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸಿ ಜೀವಿಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸಿ ಜೀವಿಸುವೆ. ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ. ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯವ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ, ನನ್ನ ಹೃದಯವ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಜೀವಿತದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ, ಜೀವಿತದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸಿ ಭಜಿಸುವೆ. ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ, ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸಿ ಜೀವಿಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸಿ ಜೀವಿಸುವೆ. ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ. ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ. ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ, ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸಿ ಭಜಿಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸಿ ಭಜಿಸುವೆ. ಸರ್ವಸ್ವವಾ ನಿನಗರ್ಪಿಪೆ, ಸರ್ವಸ್ವವಾ ನಿನಗರ್ಪಿಪೆ. ಹರಸು ನನ್ನನ್ನು ನಾ ಬೇಡುವೆ, ಹರಸು ನನ್ನನ್ನು ನಾ ಬೇಡುವೆ. ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ, ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ. ಹರಸು ನನ್ನನ್ನು ಓ ಯೇಸುವೇ, ಹರಸು ನನ್ನನ್ನು ಓ ಯೇಸುವೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ,
Hallelujah, 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 पवित्र आत्म्याक आमचे मध्ये स्वागत करूया. समेची उतरां आमी आयकूंक वेता आसतना पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां आमी नियाळूंक वेता आसतना पवित्र आत्मा आमकां हर एकलें कुमो करून दी. ह्या सगळ्यांक आमी एकच उतरां आमी हांगासर शिकोवन दिवची जाल्यार आमच्या जिविताक लागू जाल्लीं उतरां जेजू आमकां उलोवंक आशेता, आमचे लागीं उलोवंक आशेता आनी पवित्र आत्मो आमकां त्या उतरांची समजणी दिवंक आशेता. तर त्या पवित्र आत्म्याक ह्या गिता मार्फत आमच्या मध्ये स्वागत करूया. पान संको 149 149. स्वामी दहिಸುವ ನೀಯೇ ಅರ್ಪಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ದಹಿಸುವ ನೀಯೇ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಪವಿತ್ರರು ಹನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ಈ ದಾಸನಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರರು ಹನೇ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸುಳಿ ದಾಸನಲ್ಲಿ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಭೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಭೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು. पवित्र आत्म्या आमचे देवनिये कृपेचें बेसांव जणवयेचें बेसांव दिवंक आमचे देवनिये. ಪಂಚಶತಮದಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಳೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾತ್ಮನೇ ಪಂಚಶತಮದಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಳೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾತ್ಮನೇ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಜ್ವಲಿಸು ಅನುಭವವಾಗಿಸು ಪರಿಪಾಲಿಪನೆ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ. ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಜ್ವಲಿಸು ಅನುಭವವಾಗಿಸು ಪರಿಪಾಲಿಪನೆ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆಮ್ಮ. ಪಾವನ
ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸಿಂದು ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸಿಂದು ಪಾವನ ಮನೆ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ದಹಿಸುವ ನೀಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಪವಿತ್ರರು ಹರೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ಈ ದಾಸರಲ್ಲಿ Alleluia, 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 Alleluia. लूक तिसरो अध्याय वळू दातो तवळ लोकांच्या जम्यांनी ताचे लागीं विचारलें तर आमी कितें करी जाय म्हूण तूं म्हणटाय ताणें तांकां जाप दिली तुमचे मदें कोणा लागीं 2 दगले आसात तो कांय नातल्यांक एक दिवं आनी जेवंक खावंक जाय पुरतें आसलेलें तशेंच करून थोडे सुंकागारी स्नान घेवंक आयिल्ले आनी तांणी ताचे लागीं विचारलें मेस्त्री आमी कितें करी जाय म्हूण तूं म्हणटाय ताणें तांकां सांगलें तुमकां निश्चय केल्ले प्रास सडीत वसूल करिनाकात थोड्या शिपायांनी येवन ताचे लागीं विचारलें आनी आमी कितें करी जाय म्हूण तूं म्हणटाय ताणें तांकां जाप दिली कोण मनशांकी जुलूम करिनाकात कोणाचेरी फट फिर्याद मांडिनाकात तुमकां कितली दिसपट्टी पोड मेळटा ती घेवन दादोशी जायात देवाचें उतार हें वाकणी तुका क्रिस्ता दयकर बसा क्रिस्त येणयांचो काळ जेजूक मेळोवंक तयार जावचो वेळ क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो अद्वेंत म्हणल्यार अर्थ कितें म्हूण आमी समजून घेतला अद्वेंत म्हळ्यार वा क्रिस्त येणयांचो काळ ह्या उतरान आमकां समजता जेजू क्रिस्त येता ताका आमी स्वागत करचो काळ जावन आसा पवित्र सभेन आमकां हर एक संभ्रम चलोवच्या पयलें एक तयाराय आसा केला पास्कांचें परब आचरण करचे पयलें पास्कांच्या फेस्ताचे पयलें 40 दिसांची तयारी आसा आनी तातूंय भगवंत हप्तो आसा ताच्या मागीर क्रिस्मसाच्या पयलें जेजूक स्वागत करच्या पयलें 4 आयतारांची तयारी आसा 4 आयतारां तयारी आसा म्हळ्यार हर एक तयारी भोव गरजेची म्हळ्यार क्रिस्तेणीचो काळ जावन आसा मोगाच्या भावनांनी भयणीनो वा अद्वेंताचो काळ तयारायचो काळ हर एक तयारी जाला तूं तयार आसाय गी बैली तयारी पुरा जाला तूं तयार आसाय गी त्या काजारी जोडयांक काजार जावन सुमार 15 वर्सां जाल्लीं 15 वर्सांच्या काजारी जिवितांत तांकां कितें पुरा जाय पुरो आसलें
पयशे आसले, घर आसलें, मोगाचे व्यक्ती आसले, भलायकी बरी आसली, मागीर कितें बरें जाय हर एक आसलें, बऱ्यांतलें बरें कामय आसलें. खाजारी जिवितांत हर एक आसून भुरग्यांचें देणें ना म्हळ्यार मस्त उणेंपण म्हणचें बगता. केदाळे हर एकल्यान विचारचें कितें तुमकां आणकी भुरगीं जावनात. ते दूख केवळ तांकां मात्र कळीत जाता. अशें हांकां हर एक पटी हेंच आयकून आयकून पुरो जावन गेलें. जाल्यार 15 वर्सां जाल्लीं. डॉक्टरान सांगलें यू कॅनॉट कन्सीव आनी मुखार तुका भुरग्याचें देणें मेळचें ना. आनी मस्त कडेन रितीरे गेल्लीं जावंक पुरो, मागणें तेसावां नोवेनां केल्लीं जावंक पुरो, वा डॉक्टराक मेळिल्लीं गी खंय खंय पुरो गेल्लीं गी कळीत ना. 15व्या वर्सांत देवान तांच्या खाजरी जिवितांत एक वर्तें बेसांव दिलें आनी एक चरको भुरगो तांकां देवान फावो केलो. आनी तांकां इतलो संतोश कशें म्हणी कर बऱ्यान त्या भुरग्याचें हर एक मुखलें कार्य बरें करून करीचें. भुरग्याचें बावतिझम जावंक पुरो, कुमगार जावंक पुरो, आनी मुखार कितें बरें आसा बरें करून करीचें म्हणून बारी तयारी केल्ली. आनी 40 दीस जाल्ल्यांत भुरग्याक बावतिझम वा वॉल लावचे दीस. आनी त्या दिसा आयतारा 11 वरांच्या मिसार दिवचें म्हण जालें. 11 वरांचें मीस स्पेशल मीस बूक केल्लें इगर्जेंत. ताच्या मागीर 11 वरांच्या मिसाक 10:59 करेक्ट जावन दोगांय इगर्जेच्या दारा लागीं रावलीं. सैरीं दरीं सांगाता मेळिल्लीं. आनी कितें कॉयराचेनी कंतर आराम करीचे. न्हवऱ्यान व्हंकले लागीं विचारलें भुरगें खंय आसा गे म्हूण. भुरगें खंय आसा गे म्हूण. तितलें म्हणटरी आवयक बापायक दोगांयकी कळीत ना, भुरगें हातांत ना म्हूण सांग. आनी थंय सोदूंक सुरू केलें. 11 मीस 11 आराम जालें. कोणाकी कळूना कित्याक भुरगें खंय गेलें, आवय बापाय खंय गेलें म्हूण कोणाकी कळूना. 15 वर्सां उपरांत कुटुंबांत एक संतोश संभ्रम आसलो. आनी एका घडयेनी एका सवालान ते सक्कड संभ्रम पयस करून सोडलें. बऱ्यांतलें बरें हॉल बूक केल्लें, बऱ्यांतलें बरें कॅटरिंगाक नावाडीक कॅटरिंगाक तांणी जेवणाची मांडावळ करून सांगली. बऱ्या बेस्ट MC बूक केल्लें. एकच सवाल भुरगें खंय आसा गे म्हूण. भुरगें खंय आसा म्हूण कोणाकी कळीत ना. आनी उडास करून सुरू केलें कोणाच्या हातान सकाळीं भुरग्याक दिल्लें गे म्हूण. कोणागे सांगलें आल्या मायेच्या हातान भुरग्याक दिलें. माय खंय आसा, माय प्रायवन ती घरा आसा. आनी तिका फोन केल्यार तिका फोन रिसीव करूंक कळचें ना आनी आयकूंक आयकना. फोन रिंग जालें. कितलें फोन केल्यार तिणें फोन रिसीव करूंक वचना. सकाळीं आपल्या वाहनांचेर घरा गेलीं. खंय सोदल्यार हर एक वस्तू मेळटा जाल्यार भुरगें मेळूंकूच मेळना. 15 वर्सां उपरांत आयिल्लो संतोश दुखांनी परिवर्तन जालो. कितें करचें मुखार व्हडलें सवाल कितें करचें मुखार. थंय एकलो प्रायवन मनीस आसलो आनी ताणें सांगलें आतां रडला रण कांय करूंक जायना. भुरगें एक 2-3 वरांक म्हण एक पिडी मदें रडता. त्या देखून आमी कितें करीचें, आमी ओगेच रावचें. ओगेच रावचें, मौन रावचें. कोणेंय रडूंक ना, कोणेंय उलोवंक ना. ताणें ताकीद दिली आनी सगळें ओगेच रावलें. थंड तटस्स जालें. एक 20 मिनटां जाल्ल्या उपरांत खंय एक कडेन भुरग्यान रडलो आवाज आयकलो. आनी सगळें तो आवाज आयकून थंयच गेली. पळयत आसतना जाल्लें इतलेंत घर ओडलें. सैरीं मसणां आयलीं. केदाळे भुरग्यांक आमी कितें करता म्हळ्यार घरा पयलें न्हेसयता, मागीर वडांनी न्हेसचें घरांनी. आनी भुरग्यांनी कितें केलें, नवी मुस्तायकी न्हेसलीं, पोरणी मुस्तायकी एक कडेन घाली. आनी मलगड्यांनी वॉल हँगरां पुरा उणी आसलीं. घरा मुस्तायतना मसण येतना वॉल हँगरां पुरा मेळना. त्या मुस्तायकेर आनी तांची मुस्तायक घाली. नवी मुस्तायकी न्हेसून सगळीं इगर्जेक गेलीं. त्या भुरग्यांनी पयलीं पळयनासतना बेड्ड कोणना म्हणून भुरग्याच्या आंगारत मुस्तायकी घाल्ली. आनी त्या सक्कड मुस्तायके पोंदा भुरगें आसलें. खाण पळयलें. पळयत आसतना मुगाचें न्हू भुरगें थंय आसलें. मुगाच्या भावांनी भयणीनो मस्तपटी अशेंत घडता कोण ना आमचें संभ्रम. आमी खंयचेचेर चड गमान दिजे
खंयच्याचेर आमी चड नदर घालीचे, खंय आमी चड प्रिपरेशन तयाराय करूंक आसा थंय आमी चुकून पडटा, थंय आमी चुकून पडटा. त्या देखून पयलें पुरा पळया, काजारां पयलें मस्तू दिसांची तयाराय आसतली, मस्त दिसांची तयाराय आसतली. कितेंक एक सक्रामेंत जोडच्या पयलें साबार दिसांची तयाराय आसतली. घरा मात्र न्ही, आध्यात्मीक तयाराय, जिणी बदलावणाची तयाराय, रितीर करतलीं, बऱ्या मागणें करतलीं, घरांनी मागणें उडास करतलीं. आतां पुरो इन्स्टंट जावन गेला. त्या देखून आमी कितें करता म्हळ्यार तयाराय उणें जाला. बैली तयाराय सडला, त्या देखून आतांची काजारां घट्ट रावनात. कित्याक म्हणून सांगल्यार बरी तयाराय जावना. कशें एकामेकाक समजून घेवंक किलो वेळ मेळूना. परगांवांत आसा, एकूच म्हयन्याची रजा, तक्षण आयिल्लेंत काजार जायचे आनी तक्षण एका म्हयन्या भितरच डिवोर्सय जायचे. आतांचें चिंता. कित्याक म्हूण सांगल्यार बरी तयाराय, आत्मीक तयाराय आमी करूना. त्या देखून मोगाच्या भावनांनी भिडीनो, क्रिस्त येण्याच्या काळार वा अद्वैताच्या काळार आमी आसतना आमी एक सवाल विचारीचे. सवाल कितें गे म्हूण सांगल्यार, बैली पुरा तयाराय जाला, हर एकी तयाराय जाला, तूं तयार आसाय गी, हांव तयार आसा गी. जेजूक स्वागत करूंक आमी न्ही, हांव तयार आसा गी. म्हजें घर बरें करून सोंपता, गर्दनाचो गोठो तयार जाला. आतां कुसवारांनी करूंक जायनातल्यान भायर आमी ऑर्डरी दिवंक जाला. आनी गर्दनाचो गोठो कशें करीचें म्हूण कळनातल्या वेळार युट्यूबार पळोवन, लिंकांनी पुरा पळोवन एक तयार करचें चिंता पीक केला. पयलें तिलें बिये ओंपून इल्लें राखून 15-20 दीस जाल्ल्या उपरांत आमी राखतले. आतां राखची वेळ ना. आतां कितें म्हळ्यार रेडीमेड लॉन मेळटा, गलचो वेळ, वाली पुरा रेडीमेड मेळटात. पुरा आर्टिफिशियल जिवीत आमचें. अशें आर्टिफिशियल जिवितांत मोगाच्या भावनांनी भिणीनो, आमची क्रिस्तांव जिणी, आमचें क्रिस्तांव आचरण, आमचें क्रिस्तांव मौल्य खंय आर्टिफिशियल जालात गे म्हूण आमी थोडोसो वेळ नदर घालीचें पडटा. क्रिस्मसाक तयार जावचें तर क्रिस्मस कितें म्हूण आमी समजून घेवचें गरजेचें. क्रिस्मस म्हळ्यार कितें आमकां हर एकलेकी. क्रिस्ताचें येणें म्हळ्यार कितें, क्रिस्ताक स्वागत करचें म्हळ्यार कितें, जेजूक आमच्या काळजांत स्वागत करचें म्हळ्यार कितें. हेरोद रायान विचारलें, माथेवाच्या सुवार्तेन आमी वाचता, क्रिस्त खंय जल्मता, क्रिस्त खंय जल्मूंक जाय. आनी तांणी सांगलें खंय पुरो जल्मूंक जायचें म्हूण स्पश्ट सांगलें. आनी मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, ह्या 2024 क्रिस्त खंय जल्मूंक जाय, जेजू क्रिस्त खंय जल्मूंक जाय. एक फावटी एका न्यूज अँकरान दुसऱ्या जाग्यार वचून विचारलें क्रिस्मस म्हळ्यार कितें समजून घेवचे खातीर. ताणें कितें केलें गे म्हळ्यार एक व्हडल्या बेकरीक गेलो आनी ताणें विचारलें लोकां लागीं क्रिस्मस म्हळ्यार कितें. लोकांनी सांगलें क्रिस्मस म्हूण सांगल्यार केक. काल म्हज्या ऑफिसाक एक गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स आयिल्ली आनी तिणें म्हाका विश केलें, फादर हॅपी क्रिस्मस इन एडवान्स, केक कोडबेकू ನನಗೆ म्हूण सांगून गेली. म्हळ्यार क्रिस्मस म्हूण सांगल्यार केक. आनी थंयसर दुसरे कडेन गेल्ल्या वेळार व्हडल्या मार्केटीक तो गेलो आनी थंयसर लोक भोंवतालो, परचेस करतालो आनी कितें पुरो जाय पुरो घेवन आसतले लोक. तांकां विचारलें वॉट इज क्रिस्मस टू यू. क्रिस्मस म्हूण सांगल्यार परचेसींग ऑफर आसता, बरें बरें. त्या देखून आमी बायींग इज क्रिस्मस, बायींग इज क्रिस्मस. आनी घराघरांनी कॅरल्साक वेच्या लोकांक तांणी पळयलें, पंगडांक तांणी पळयलें आनी विचारलें वॉट इज क्रिस्मस टू यू. आनी तांणी ताका आपोवन हाडलें, कॅमरा लागीं आपोवन हाडलें आनी थंयसर तांबडे मुस्ताकी गेल्लो एकलो व्यक्ती रावून आसलो. ताजे देगेन रावन सांगलें दीस इज क्रिस्मस टू मी. कोण तो? सांता क्लॉज, क्रिस्मस. आनी इल्लेशे मुखार गेल्ल्या वेळार लोक भायर मास्लेच्या मार्केटींत, मासाच्या मार्केटी लागीं थंय रावून आसलीं. तांकां पळयलें वॉट इज क्रिस्मस टू यू. क्रिस्मस म्हळ्यार आयचें मास, क्रिस्मस. आमकां हें खरेदी माडोवदे क्रिस्मस. म्हाका म्हाका आनी तुका क्रिस्मस कितें ह्या वर्सा. इटालीन एका चॅनलान एक फावटी क्रिस्मसाच्या राती एक परगट केल्लें एक न्यूज आसा. तें कितें गे म्हळ्यार ताणें सांगलें
सुमार 10,000 लोक दोंगरार वचून आचरण करनासात. सुमार लोक दर्या थडी रावून आज क्रिसमस डे सेलिब्रेशन करनासात. आनी ताच्या विशयान सुमार अर्दे वराच्या न्यूजांत सुमार 20 आनी 5 मिनटां ताणें कंप्लीट कशें पुरा विवरण दिलें. कसो लोक एन्जॉय करता, कशें कितें पुरा जावन आसा, खंय पुरा कितें पुरा घडून आसा, लोक कितलो संख्येन आयला, कितलें बिजनेस जावन आसा आनी कितल्या लोकांक बरेंपण जावन आसा बिजनेसा वरवीं अशें पुरा ताणें बरें करून विवरण केल्लें. लास्ट न्यूज अखेर करूंक 1 मिनीट आसतना ताणें सांगलें, पापा फ्रांसीस सांगता क्रिसमस म्हळ्यार मोगाचो संदेश. न्यूज अखेर जालें. म्हजे नंतर आमकां आतांच्या संवसारांत जेजूक स्वागत करचें म्हळ्यार कितें? केवल बैलें संभ्रम जावन उरल्यार तें खंडीत जावन आमकां हर एक वर्सा आयले बरी ह्या वर्साय एक आचरण जावन मुखार येता. तर कशें आमी तयारी करची? तर क्रिसमस म्हळ्यार कितें? क्रिस्ताचें जननोत्सव म्हळ्यार कितें? देवाचो मोग कितें म्हूण आमकां क्रिसमस शिकयता. देवाचो मोग म्हळ्यार कितें गी म्हूण? देव आमचो मोग करता. देव मोग करता देखून ताणें कितें केलें गे म्हळ्यार ताणें ताच्या प्रतिनिधीक धाडूंक ना. ताच्या प्रतिनिधीक ताणें धाडूं ना. देवान आपल्या पुताक धाडलें. देवान आपल्या पुताक धाडलें. तो जावन आसा मोग. तो जावन आसा मोग. ते देखून ताणें आपल्या एकल्याच पुताक धाडलें आनी होगडयलें. म्हळ्यार आमी पळयता उत्पत्ती पुस्तकांत चॅप्टर 22 थंयसर पळयत आसतना अब्राहमाक एकलोच पूत आनी देव ताका सांगता तुज्या एकल्याच पुताक तुवें बली दिवंक जाय. आनी अब्राम बली भेटोवंक गेल्ल्या वेळार देव सांगता अब्राहमाक दुतांक धाड तुज्या पुताचेर घात करनाका, कांयच घात करनाका, कितेंय करनाका ताका. कित्याक म्हण तो कासो एकलोच पूत. बापायक एका भुरग्याक बली दिवचें, होगडून घेवचें म्हळ्यार कितलें कश्ट म्हूण ताका कळीत जाता. आनी तोच बापाय आमचो कितलो मोग करता गे म्हळ्यार आपल्या पुताक तो समर्पण दिता, कंप्लीट दिता. तातूंत मोगाच्या भावनांनी भयणीनो रोमांकारांक बरयल्ल्या पत्रांत देवाचो मोग कितलो गे म्हणलें थंयसर आमकां कळटा. रोमांकारांक बरयल्ल्या पत्रांत बायबल आसलो उक्त करा. रोमांकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 5वो अध्याय. रोमांकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 5वो अध्याय 8वी ओळ. रोमांकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 5वो अध्याय 8वी ओळ. पूण आमी पातकी आसलेल्या तेन्ना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो आनी ताचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता तें दाखोवन दिलें. मगच्या ह्या संवसारांत आमी आमच्या भुरग्यांक सांगचीं उतरां. आल्या पुता कोणा सांगता जाल्यार फ्रेंडशीप कर. ताच्या सांगाता मात फ्रेंडशीप करनाका. कित्याक म्हण ताजें उतरां बरीं ना, साल चमकण बरीं ना. ताच्या सांगाता वचनाका. म्हळ्यार बऱ्या सांगाता मात्र आमी जियेजे म्हणलें संवसार शिकयता. तशें खंय म्हणीन देवान चिंतलें जाल्यार मोगाच्या भावनांनी बिडीनो आमकां इतले व्हडली इगर्जी आसनातली. आमी हांगा कोणी बसूंक साद नासतलें, बसून मागणें करूंक की आमकां जायनासतलें. कित्याक म्हळ्यार देव बरो मात्र न्ही भगवंत. त्या देखून आमी कितें करता देवा तें पाताक म्हणलेंत ना. तर आमी ताजे मुखार येवन बसूंक की आमकां योग्यता ना. त्या देखून मोगाच्या भावनांनी बिडीनो देव कितें करता आमी पातकी आसतनांत पातकांत बुडून आसल्या वेळारच पातकी जावन आसतना आमची जिणी सामानांतल्या वेळार सारकी करचे बसून आपल्या पुताकच ताणें समर्पण दिलो. आनी तो कितें दाखयता आमकां क्रिसमस, क्रिस्ताचें येणें म्हूण सांगल्यार, क्रिस्ताक स्वागत करचें म्हूण सांगल्यार आमच्या पातकी जिवितांत ताका आमी आमच्या जिविताक स्वागत करचें. त्या देखून पळय कुमसारा पयलें आमी बरी एक तयारी करची. कित्याक तयारी गे म्हूण सांगल्यार हांवें तो मुजेर एक नदर घाली म्हूण सांगल्यार मोगाच्या भावनांनी भयणीनो आमकां बगता हें पाताक न्हय कोण ना, हें ओके सगळांय करतात, हांवें केल्ले वरवीं कांय सूख जायना कोण ना म्हूण आमकां बगता. सगळ्यांनी करतात तें सगळांय. एक पटी इल्लेशें चड हाडल्यार कांय सोडना, बसार एक पटी चेंज दिनासतना तशें गेल्यार ओके नो प्रॉब्लम. कोणाकी रीण दिवंक आसलें पाटी दिवंक सांग दिता म्हणल्या वेळार दिता म्हणलें ओके दिवना, हांव मात्र न्ही कोणेंय दिवना. कोणेंय दिवना म्हणल्या पासून म्हणल्या खातीर
तें पाताक जायनासतना रावना पाताक पाताकत उणें पडून त्या देखून देव कितें करता आमचें उणेंपण समजून घेता आनी तो आमकां सोदून येता. आमी पळयता उत्पत्ती पुस्तकांत आदाम आनी एवे विशयांत आमी आयकत आसतना हर एक दीस म्हणले बरी देव आदामाक सोदून येता आनी त्या दीस सोदून गेल्ल्या वेळार आदाम खंय दिसना कित्याक तो म्हणटा खंय आसय म्हळ्यार सवाल विचारल्या वेळार उत्पत्ती पुस्तकांत 3 अध्याय 9वी ओळ थंयसर वेर आर यू म्हण विचारलो तो म्हणटा हांव लिपून बसलां कित्याक म्हळ्यार हांवें पाताक आदारला हांवें उणेंपण म्हणजे तें आसा. लिपून बसुल्ल्या वेळारी देव समजून घेता आनी सोदून येता तो जावन आसा देवाचो मोग आमा समेस्तां पासून. ते देखून त्या रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत आमी वाचचीं उतरां पळया कितली अपुरबायेचीं उतरां आमकां आयकूंक मेळटा थंयसर. पूण आमी पातकी आसल्या तेन्ना आमी पातकांतच बुडून आसलेल्या वेळार आमकां हर एकल्यान सांडून गेल्ल्या वेळार सोडून गेल्ल्या वेळार तूं नाका म्हूण सांगल्ल्या वेळार रिजेक्ट केल्ल्या वेळार आमचो देव क्रिस्त आमच्या खातीर मेलो आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता तें दाखोवन दिलें. मोगाचो संकेत लव इज गिवींग. मोग म्हण सांगल्यार दिवचें मोग म्हण सांगल्यार दिवचें. आमच्या घरांनी पळया आवय बापाय दितात कितलेगी आमचे आवय बापाय परगांवांनी हेर गांवांनी वावर करनासतना दीस रात म्हणले बरे गळटात. कित्याक म्हण विचारल्यार आपल्या भुरग्यांक दिजें हांवें मुखल्या दिसा पासून इल्लें आमी उरयचें तांकां बरें शिकप दिवचें तांकां खंयचेंय उणेंपण नाका बरेंपण दिवचें आमचे बरें तांणी कश्ट नजो दिवचें. लव इज गिवींग. त्या देखून देव क्रिस्मसा दिसा जेजूक धाडटा आसतना जेजू जल्मलो दीस क्रिस्मस म्हण आमी आचरण करता आसतना ताचे संभ्रम आमी आचरण करता आसतना जेजूक स्वागत करचें कशें म्हण आमकां शिकयता कशें स्वागत करचें. क्रिस्मस म्हळ्यार देव आमचो मोग करता. देव आजुनी आमचो मोग करता कित्याक म्हळ्यार आनीकी आमच्या कुटुंबांत भुरगें नवें भुरगें जल्मून येता आसतना आमच्या शेजार समोरा मदें भुरग्यांचें जल्म जाता आसतना देवान संवसाराक एक संदेश दिला बोळादीक संदेश. स्वताचो संदेश तो कितें गे म्हळ्यार देव आनीकी आमचो मोग करता. देव आमचो आनीकी मोग करता. तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो बायबलांत कोणा कडेन बायबल आसा उक्तां करा. जफनिया प्रवादीच्या पुस्तकांत 3 अध्याय 12-16 वळी पर्यंत आमी वाचून गेला थंयसर कळटा आमकां सियोन भियेनाका तुजे हात गळोवंक दिनाका सर्वेस्पर तुजो देव तुज्या मदें आसा. आमचो देव आमच्या मदें येवन जियेता खंय जियोंक आशेना भियेनाका. त्या देखून भियेनाका आमचे मदें आमचो देव जियोंक आशेता. सर पर्जांक एक बरी खबर आसा केवळ क्रिस्तांवांक मात्र न्ही जुदेवांक मात्र न्ही आनी दुसऱ्या धर्माच्यांक पर्टिक्युलर धर्माच्यांक मात्र न्ही मोगाचें न्हू सर लोकांक एक बरी खबर आसा. दुतान थंयसर आसलेल्या गवळ्यांक दिल्ली बरी खबर भियेनाका. सर्वांक एक बरी खबर आसा. कितें बरी खबर आसा तुज्या पासून एक सरबंदार जल्मला म्हळ्यार मोगच देंवन आयला. तातूंत आमी केदाळे गायता पळय गीत दीस उदेला म्हणटा आसतना आमी गायता मोग आयला सर्गेंचो मोग आयला. तो केदाळ आयला गे म्हळ्यार एस डिसेंबराच्या 25 ते आमी संभ्रमता मोग आयला सर्गींचो मोग आयला. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो गी ताणें आपल्या एकल्या सपुताक ह्या संवसाराक म्हळ्यार तुज्या पासून आनी म्हज्या पासून दिलो. तातूंत भियेनाका तुमकां एक बरी खबर आसा. देर इज ए गुड न्यूज फॉर यू. आमकां बरी खबर आसा कित्याक म्हळ्यार मोगच सर्गींतोन देंवन आयला आनी तो मोग जावन आसा जेजू क्रिस्त. तातूंत जफनियाच्या 3 अध्यायांत आमी पळयता सियोना भियेनाका तुजे हात गळोवंक दिनाका सर्वेस्पर तुजो देव तुजे मदें आसा. जैत दितालो झुजारी तो तुजे विशीं तो आनंद बरो जातालो. आपल्या मोगान तुका तो नवी करतालो. आपल्या मोगान म्हाका तुका तो नवो करतालो.
उत्सवाच्या दिसा संतोषान आनी उल्हासान तशें तो संतोषतलो आनी उल्हासतलो. म्हाका चेनो खंयसर आमी संतोष पावूंक जाय म्हण विचारल्या वेळार मनीस एचिवमेंटा वेळार साधन केल्ल्या वेळार कितें म्हणी बरेंपण जाल्ल्या वेळार उल्हासता, संतोष पावता. भुरग्यांनी हायेस्ट मार्क्स काडल्या वेळार संतोष पावता. काजार जाल्ल्या वेळार, घर बांदल्या वेळार, वाहनां घेतल्या वेळार संतोष पावता आमी. आनी हांगासर आमचो देव कोणाचेर संतोष पावता? तुजेर आनी मुजेर संतोष पावता. लुकाच्या सुवार्त्यांत 15व्या अध्यायांत सर्गीं केदाळा संतोष जाता गे म्हण विचारल्या वेळार एक पातकी आपली जिणी परिवर्तन केल्ल्या वेळार, एक बरें खुमसार जावन आपली जिणी परिवर्तन केल्ल्या वेळार सर्गीं संतोष सडटा. सर्गीं संतोष सडटा. तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आमचो देव वस्तूंचेर संतोष पावना. आमचो देव तुजेर तुवें जिणी परिवर्तन केल्ल्या वेळार, बरी हर एक दीस एक तयाराय केल्ल्या वेळार देव आमचेर संतोष पावता. आनी मुखार आमी वाचल्या वेळार हांव तुजें निर्भाग पयस करतलो, ताची लज तुका आनीक बगोवंक पडची ना आनी केदाळय लज बगोवंक पडची ना. त्या वेळार हांव तुजेर जुलूम करतल्यांचो नाश करतलो. तोंट्यांक हांव निवारतलो, वाट सुकलेल्यांक हांव एकठांय करतलो. ती लज बगोवंक आसची त्या देशांत हांव तांकां मान किर्ती लाभचे बरी हांव करतलो. खंयसर लज बगोवंक आसा आमकां, खंयसर अपमान जावन आसा थंयसर आमकां मान मेळचे बरी करतलो. 3 उतरां आमी वाचता मोगाच्या भावनांनी भयणीनो. किर्तनांत आमी वाचता तुजी नदर ताचेर गेला. कोणाच्या नदर गेला नाकात. वस्तूंचेर तयाराय कर आमी नदर घालची नाका ह्या क्रिस्मसा वेळार. ह्या तयारायच्या वेळार येवच्या दिसांनी आमी आचरण करच्या क्रिस्मसाक तयाराय करता आसतना वस्तूंचेर नदर घाल आमी वचे नाका. पयलें आचरण मागीर पयलें आध्यात्मीक आचरण आमी करीचे. संभ्रम तयाराय आमी करूंक जाय. तें कसलें तयाराय? त्या देखून तो म्हणटा वाट पयलें तयार करा, वायट पयलें तयार करा. जुवांच्या पयल्या पत्रांत 4थो अध्याय 19व्या वळींत आमी वाचता 1 जॉन chapter 4 verses 19. देवान आमचो पयलो मोग केलो देखून आमी मोग करचो. पयले मोग केलो कोणें म्हण विचारल्या वेळार आमी न्ही. वी हॅव नॉट टेकन अ फर्स्ट स्टेप. हर एक पटीन देव कितें करता? पयलें मेट घालता. पयलें मेट आमी लुकाच्या सुवार्त्यांत पळयता 15व्या अध्यायांत 3 वपार थंयसर सांगता जेजू. पयलीं जावन आसा सुकून गेल्ली शेळी, सांडून गेल्ली शेळी. दुसरें जावन आसा भायर पडलें नाण्य. तिसरें जावन आसा वेचीक पूत. पयले 2 वापारींनी पळया. शेळी गेल्ली फाटीं येवना. त्या देखून कितें करता? गवळी सोदून वेता. पयलें मेट काडटा. पयलें मेट काडटा. त्या देखून आमकां फाटीं हाडचे पसून आपल्या मोगान परत्यान फाटीं हाडचे पसून देव पयलें मेट काडटा. पयलें मेट कित्याक म्हळ्यार देव मोग करता. आनी तिसऱ्या ओपारीन पळया राखून रावता. वेचीक पूत केदाळा येता, कितल्या वेळार येता कांयच कळीत ना. मोग राखून रावता. मोग राखून रावता. कितले दीस राखून रावता. एक बाय केदाळे सुमार वर्सां तो केदाळ तिणें मागण्यांक विचारचें फादर म्हजें धूव मस्त वायट जिणी जियेता, कितें करचें म्हूण कळना. कावन्सलींग जालें, रितेरे जालें, मागणें जालें, कितें म्हूण कळना. आनी आतां हांवें ताका कसं करचें? मिसाच्या बलिदाना वेळार आयिल्ल्या वेळार काणिकेचें गीत गायता आसतना जेजू तुवें दिल्लें देणें हांवें विचारलें मात्र जाल्यार अशें परिवर्तन जाता म्हणून म्हाका कळीत नासलें. त्या भुरग्याक हर एक दीस समर्पण दिलें. लागीं त्या भुरग्याक 10-12 वर्सां कितें तिणें मागणें केलें, निरंतर मागणें केलां. आनी तिणें त्या दीस निश्चय केलें आनी मुखार ताणें सूख केल्ल्या वेळार मागणेंच करचें. कित्याक म्हळ्यार करचें पुरा करून जालां. आनी एक दीस तें बायकार वेता आसतना मुखार तो लॉरी येवन मारल्या वेळार ताका कांयच जावना. बायक पिडो जाला, ताका कांयच जावना.
तें अजाप तें देवान कशें ताका राखलें म्हणलें ताणें पळयलें थंयतून ताणें आलोचन केलें ना हांवें नवी जिणे जियेचें. ती आवय म्हणटा एक 1.5 लाखांचें बाईक गेल्यार येवणना 15, 10, 11 वर्सां राखून 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 मोगान राखल्याचें एक परिणाम कितें की म्हळ्यार देवान एक वाट दाखयली मोग राखता. आनी हांगा सर आमी पळयता वेचीक पूत केदाळा पाटी येता कितल्या वेळार पाटी येता खंयचो डेट खंयचे म्हयनो खंयचेय ना मोग राखून रावता खंय म्हणसर राखून रावता पाटी येता म्हणसरी राखून रावता. ते देखून मोगाच्या भावनांनी भयणीनो हर एक दीस आमी सांजेर न्हिदूंक वेता आसतना जेजू आमचे लागीं येवन सवकास विचारता खंय आळे पुता 26 वरां तुजे कडेन आसलीं आज सगळो दीस तूं मस्त जाणां लागीं वचून उलयलें मस्त जाणांक फोन केले मस्त जाणांक वॉट्सॅप मेसेज केले युट्यूबार विडियोज पळयले आनी कोणा कडेन परत वचून मार्केटी गेले थंय गेले हांगा गेले पुरा कडेन वचून सगळ्यां कडेन उलोवन आयले. न्हिदचे पयलें म्हजे कडेन उलोवंक इल्लोसो वेळ तुका मेळूना गी इल्लोय वेळ तुका मेळूंकूच ना गी 24 hours संद. आतां तुका मस्त पुरा साण जाला आतां उलोवंक गेल्यार तुका जांबाय येवंक आराम जातात. बेगीन न्हिदचें बरें पुता गूड नायट. फाल्यां म्हणी उडास दवर पयलें सकाळीं उठलें तर म्हजे कडेन 2 मिनटां उलय पुरो न्हिदूंक वेता आसतना 2 मिनटां उलय पुरो म्हूण जेजू विचारता खंय. एका स्कूल डे प्रोग्रामांत एका भुरग्याने एक्ट आवट केल्लें ह्या पटी देवर हत्र माताडलिके ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಮಯ ಇದೆಯಾ म्हण स्किट्टाचें नांव. त्या देखून मोगाच्या भावनांनी भयणीनो तें भुरग्यांनी केल्लें जाल्यार कितलें अर्थ बरीत पळया. देवान आमकां हर एक दीस राखूनच आयला राखला आमकां तो मोग राखून रावता मात्र न्ही आमकां हर एकलें राखता. त्या मोगाचो अनुभव आमी जोडल्या गी जो आमच्या सुवार्तेंत 15वो अध्याय 13वीं जॉन चॅप्टर 15 verses 13 आपल्या इश्टां पासून आपलो जीव दिवचे प्रास वर्तो मोग दुसरो ना. मोग राखून रावता मात्र न्ही मोग त्याग करता. आमचे तरणाटे हांव युवजनाचो डायरेक्टर जावन आसतना शिवमोगा DSSचे तरणाटे मस्सणा दुबयांत वा दुसऱ्या गांवांत वावर करनासले. हांव एक पटी दुबय गेल्ल्या वेळार तांकां मेळाचें म्हूण सांगून गेल्लो. तांकां एक संगात हाडले हांवें. थंय आसतना थोडीं तांच्या संगाता आमच्या शिवमोगाची थोडीं परत मेळूंक आयल्या वेळार ताणें सांगलें हांवें तांकां विचारलें हाव इज युअर लायफ हियर म्हूण विचारल्या वेळार गांवांक आयिल्ल्या वेळार मस्त बरें करून उलयतालीं बरें आसा तशें अशें. हांवें सांगलें हांगा हांव तुमच्या जाग्याक तुमकां मेळूंक आयलां कांयच विचारूंक न्ही मगर तुमी कशें आसात की म्हूण पळोवंक आयलां इतलेंच. आनी ताणीं तें आयकून पयले पटी सांगलें म्हाका फादर कोणेंय पयले पटी आमकां विचारचें तुमी हांगासर कशें जियेतात म्हूण सांगा आनी कांयच नाका. आनी तें मस्त वेळ मौन जालीं तटस जालीं आनी मौन जालीं कांयच ना. आनी सवकास हांवें विचारलें तुमी रावच्या जाग्याक हांवें येत गी थंय मात्र तुमी येनाकात म्हणलें. त्या जाग्यार मात्र तुमी येनाकात. आनी एकलो तरणाटो म्हजे कडेन बारी मोगान आसलो ताणें सवकास ताज्या रूममेटाक एक विडियो कॉल केलें आनी ते विडियो कॉलांत पळयत आसतना आमचे घरची नाणी म्हणी लिवड आसा कोण ना ताचे किल्लान रुमा तांतू आमी 5 जाणां रावता म्हणाली. 5 जाणां रावता. वस्तर सुकूंकी जागो ना खूस परतूंकी जागो ना. हांगा तुमी कितले वर्सां आसात लागीं 12 वर्सां जालीं म्हणाली. कितलीं वर्सां 12 वर्सां जालीं. आनी घरा येता आसतना बरें करून आमी येता कित्याक म्हळ्यार आमी हांगा आयिल्लें कारण कितें म्हळ्यार पयशे उरयचे घरा वेतना पयशे उरयचे आनी कशें म्हणें कर आमच्या कुटुंबांक दुबळेकायेतान सुटका दिवचे म्हूण आमी हर एक दीस म्हणल्यार बरी त्याग करनासा. कितले पटी भायर जेवणाक वचाचें म्हणशें मतीक येता जाल्यार भायर जेवणाक गेल्यार पयशे हांगासर इल्ले चड खर्च जाता म्हूण सांगून घराच कितें बरें जाता थंयच रांदून जेवचें. एक बापय एक आवय
परगांवांत दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांत वावर करता आसतना त्याग करता. मोग म्हूण सांगल्यार मोगाच्या भावनांनी भयणीनो त्याग करचें, त्याग करचें, आपल्या इश्टा पासून त्याग करचें. तर संवसारांत जेजू कोणाक इश्ट म्हूण आपयता? तुमी म्हजी आज्ञा पाळशात जाल्यार, म्हजी उतरां तुमी आयकून तशें जियोंक प्रयत्न करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट, तुमी म्हजे इश्ट. त्या देखून जुवांच्या सुवार्थ्यांत 15व्या अध्याय 13वे वळीन जेजू आमकां सांगता आपल्या इश्टा पासून आपलो जीव दिवचे प्रास वर्तो मोग दुसरो ना, आनी तो मोग देवान आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात आमकां हर एकल्यांकी मेळचें बरें केलो. तर क्रिसमस म्हळ्यार मोगाचें नांव मोगाचो संभ्रम. मोगाक स्वागत करचें संभ्रम जावन आसा. आनी थंयसर पळयता आमी जेरेमाया प्रवादीच्या पुस्तकांत 31:3 जेरेमाया 31:3 थंयसर आमी पळयता सासणीक मोगान हांवें तुजो मोग केला. देवाचो मोग आयस्क्रीम मोग न्ही. आयस्क्रीमान दवरलें तक्षण खावन सोडचें, मागीर जाल्यार तें खावंक जायना, पिवचें मात्र. त्या देखून आयस्क्रीम मोग न्ही देवाचो. तुजे कडेन बरें आसतना, भलायकी आसतना, हरयेकी आसतना मोग न्ही. 24/7 देवाचो मोग सेम, देवाचो मोग सेम. तें कशें कळटा आमकां? जेजू बऱ्यांकी मेळिल्लो, पातक्यांकी मेळिल्लो, भलायकी बरें आसलेंकी मेळिल्लो, भलायकी बिगडलेंचें तांकांय मेळिल्लो. आनी थंयसर जेजून उलयता आसतना कोणायकी तुजें उणेंपणाचें जिवीत कितें म्हूण विचारूं ना. ताणें विचारलें इतलेंच, तुका मोन आसा गे जिणी परिवर्तन करूंक. तुका जिणी परिवर्तन करूंक मोन आसा जाल्यार हो दीस तुजो, ही घडी तुजी. दीस वेरी मोमेंट इज युअर्स. कित्याक म्हळ्यार तूं जिणी परिवर्तन करूंक तुका मोन आसल्यार. त्या देखून मोगाचें न्हू देवाचो मोग सगळ्यांक एकच, सगळ्यांक एकच. त्या देखून पळया वत पावस उदक कितें पुरो आसा वातावरण हर एकलें एकच. कित्याक म्हळ्यार देव आमचो इक्वली मोग करता, इक्वली मोग करता. त्या देखून सासणीक मोगान हांवें तुजो मोग केला. देखून हांव तुका म्हजो विश्वासी मोग आजुनी दाखोवन आसा. देव आपलो मोग आजुनी दाखोवन आसा. पयलें जावन आसा मोगाच्या भावनांनी भयणीनो मोगाचो संभ्रम, क्रिसमसाचें आचरण. मोगाचो संभ्रम, मोगाकच स्वागत करचें आनी मोगाचो अनुभव जोडचो. देवान आमचो कितलो मोग केलो आनी कशें आमकां तो राखता म्हळ्यार संभ्रम जावन आसा क्रिसमसाचें संभ्रम. ह्या काळार आमी तयार करचें. कित्याक आमी तयारी करचें? त्या मोगाक आमचे मदें स्वागत करचें आनी त्या मोगाक आमचे मदें स्वागत करूंक आमी तयारी करचें. दुसरें जावन आसा महिमा देवाक दिवचें, देवाक महिमा दिवचें आनी ताच्या मरिफात आमकां हर एकलें की शांती समाधान मेळचें लिसांव आमी शिकोवंक आसा. आमी संवसारांत विचारता आमकां दूख आसा, बेजाराय आसा, उणेंपण आसा. कित्याक आमकां असमाधान आसा? कित्याक आमचें तें उणेंपण सडटा? कित्याक म्हळ्यार महिमा आपणायल्ल्या वेळार, म्हाका महिमा म्हणल्या वेळार, म्हाका बरेंपण म्हजें हांव म्हजें नांव म्हूण सांगिल्ल्या वेळार, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन केल्ल्या वेळार, म्हजें नांव, म्हजो गांव, म्हजो जागो म्हूण सांगून गेल्ल्या वेळार महिमा म्हाका न्ही. क्रिसमसाक एक गीत आसा, क्रिसमसाचें गीत. पास्कांचें गीत खंयचें? हालेलुया, करेक्ट, हालेलुया. पास्कांचें गीत. आनी क्रिसमसाचें गीत खंयचें गे म्हणून विचारल्यार खंयचें? महिमा देवाक उंचर्गी, महिमा देवाक उंचर्गी. देवाक महिमा दिल्ल्या वेळार कितें जाता? देवाक महिमा दिल्ल्या वेळार संवसारी आसले आमकां हर एकलें की शांती समाधान मेळटा. त्या देखून मोगाचें आसतोन आमी एक लिसांव शिकोवंक आसा. ह्या क्रिसमसा वेळार तयारी करता आसतना देवाक महिमा दिया, देवाक महिमा. किर्तन 115 पयली वळ, साम चॅप्टर 115 वर्सेस 1. हर एक पटी आमी कितें करीचें म्हणून किर्तनकार सांगता आमकां. कितें करीचें आमी? कोणेंगे सांगलें कॉंग्रॅच्युलेशन्स, हें तुमचें ग्रेट अचिवमेंट.
जाल्यार कितें करीचें आमी आतां वसा पळय कोणे कडेन बायबल आसा वसा किर्तन 115 verses 1 आमकां न्ही सर्वेस्परा आमकां न्ही कोणाक ताच्या नांवाक जावं सर्व महिमा ऑल ग्लोरी टू गॉड तातूंत ह्या दिसांनी आमी तयारी करता आसतना कित्याक आमी तयारी करचे कशी तयारी करची म्हणटा आसतना मोगाच्या भावनांनी बिणीनो हर एक आमच्या बऱ्यान ती हर एका वायटान ती देवाक आमी अर्गां दिवचे ऑल ग्लोरी टू गॉड देवाक महिमा दिवचे त्या वेळार हांगा आसली आमकां हर एकलें की बरेंपण आशिर्वाद लाभता तातूंत मोगाचें न्हू जेन्ना देवाची महिमा मनीस आपणाक आशेता लुसिफरा कितें जालें तुमकां कळीत आसा हांवूय देव जायचे आमी देवा बरी जायचे म्हूण चिंतलो ना मोगाचें आमी कितें जायचें की म्हळ्यार आमी देवाक हर एक दीस म्हणले बरी महिमा ताकाच पळय आमच्या रितीरे वेळार आमी अर्गां स्तुती आराधन आमी करता कोणे म्हणे सांगलें आसा की प्रेज बी टू मी म्हूण सांगलें आसा की ना प्रेज बी टू गॉड देवाक अर्गां मस्तपटी आमकां असाध्य मस्त आमच्या मदें आसा असाध्य म्हणल्यार मस्त आसा देवाक हर एकी साद आसा देव लागीं आसा आनी येवचो दीस समाधानाचो दीस खंयसर जेजू आसा थंयसर उणेंपण पयस येता थंयसर सवालां आसात थंयसर उणेंपण आसा जाल्यार ते उणेंपणान ती जैत घेवंक आमकां कृपा जेजू दिता दाखले आमकां जाय म्हळ्यार जेजू ह्या संवसारांत 3 वर्सां आपली परगट जिणी जियेत आसतना शिसा लागीं मस्त जाणांनी मस्त सवालां विचारलीं मुखार कितें वॉट इज नेक्स्ट आनी तुमचो गुरू तुमचो मेस्त्री टॅक्स भरता गी सबार साली सवालां दिल्लीं आनी त्या वेळार ताणें कितें केलें तक्षण जेजू लागीं धांवून आयलें थंय दोंगरार गेल्ल्या वेळार 5,000 वयर लोक थंयसर बसलेल्या वेळार तांकां जेवण दिवंक कांयच नासल्या वेळार कोणा सरशीं धांवले ते जेजू सरशीं गेल्ले आनी जेजू कडेन हर एका सवालांक जबाब आसा मगाच्या मस्तपटी आमी कोणा कडेन कितें धांवता आमी ताच्या बदलाक पयलें जेजू सरशीं धांवून येयचें कित्याक म्हळ्यार मनशाची जणवाय व्हेरी लिमिटेड देवाची जणवाय विशेश जणवाय ती आमच्या मनशाची जणवाय पारखूंक साधना त्या देखून आमकां पळय रोमांकारांक बरयल्लें पत्र 8 अध्याय 25-26 पवित्रत्म आमकां कुमो करता कशें मागणें करीचें कितें मागणें करीचें देवाक मेस्सूंचे बरी कशें मागणें करचें आमी तें हर एकी पवित्रत्म आमी मागण्यांक बसलेल्या वेळार आमकां कुमो करता त्या देखून आमी कितें करीचें देवाक महिमा दिवचें आमकां न्ही देवाक महिमा दिवचें आनी देवाचें हजरपण जेजूचें हजरपण हर एक दिसी आमी मागणें करूंक जाय त्या देखून पळय आमी 7 मेटांचें विधानान पयलें मेट जावन आसा जेजूक आमच्या मदें स्वागत करचें आनी आमी थंयसर म्हणटा सोम्या जेजू तूं जाकेवसाच्या घरा गेल्ले आमच्या घरा ये हेंच मागणें आमी हर एक दिसी पैण आराम करता आसतना आमचो दीस आमी आराम करता आसतना आमी म्हणचे जेजू तूं जाकेवसाच्या घरा गेल्ले आमच्या घरा ये आज नवो दीस तुवें म्हाका फावो केले म्हज्या सांगाता राव जेजू येम्मा वाट्यार दोगां शीस निराश जावन गेल्ले न्ही वता आसले कितें करचें म्हूण कळुना तुजें हजरपण तांच्या मदें बदलावण हाडलें जेजू म्हज्या जिवितांत ती मस्तपटी निराश म्हणशें भोगता म्हाका उणेंपण म्हणशें भोगता म्हाका एकसूरपण म्हणशें भोगता म्हाका कितें करीचें म्हणून म्हाका भोगना आय एम कन्फ्युज्ड इन माय लायफ थोडे पडे निर्धार घेवंक हांव मस्तपटी कश्ट जाता त्या वेळार नन्न हत्तीरविरू ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾನಿನ್ನನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ಯಾಕೆ ಹತ್ತಿರ ಇರಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಇದೆ आमच्या मोतेन मस्त गोंदळ आसा कितें करीचें म्हूण कळना कन्फ्युजन सडलां आमच्या जिवितांत कितें करीचें म्हूण कळना त्या वेळार म्हज्या सांगाता राव जेजू सवालांत जिवितांत बुडून गेल्ल्या वेळार दूख दीस आनी दीस जाल्ले बरी सडून गेल्ल्या वेळार रीण खंय उणें जाता कोण ना म्हूण चिंतल्या वेळार रीण दीस आनी दीस सडल्या वेळार
कितें करचें म्हूण कळनातल्या वेळार थंयसर जेजूचें हजारपण बदलावण हाडटा. तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, तुज्या जिवितांत ती असली सवाल आसात की तुज्या जिवितांत ती मस्त कन्फ्युजन आसा गी, कितें करीचें म्हूण कळना गे, त्या वेळार मागणें करा, जेजू एम्माऊच्या वाटेर शिसा सांगता तातूंत सरलय, तुजीं उतरां आयकत आसतना जें काळीज पेट्टालें आमचे लागीं उलय सोम्या, उलय सोम्या. ह्या दुखून गेली पळया तो शिकयता समवेलाक की कशें मागणें करीचें, कितें उलयचें. उलय सोम्या उलय, आयकता साक तुजो. उलय मात्र न्ही, सलय म्हाका सलय, जावना साय असरो म्हजो. उलय सोम्या, म्हजे लागीं उलय. मोगाच्या भावांनी भयणी, हर एक दिसा मस्सणांक टेन्शन चडल्या वेळार, आतां न्हिदूंक गेल्ल्या वेळार न्हिदूच पडना, कितलें केल्यार न्हीद पडना. कित्याक म्हळ्यार फुल्ल टेन्शनान 1000 रटावळ न्हिदून गेल्ल्या वेळार रटावळेत मोतींत भोंवून आसतात. आमी कितें करीचें? आमी इतलेंच करीचें, जेजूची उतरां आमी आयकचें. जेजू कितें म्हणटा, तूं टेन्शन कर कर खंत कर करन तुजी आवक इल्लीशी चड वा उणें करूंक तुजे तोन जायना. जाता म्हळ्यार कर. त्या देखून कितें करीचें? पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत 5वो अध्याय 7वी ओळ 1 Peter 5:7 आनी किर्तन 55 verses 22. तुमचे हर एक टेन्शन ताचेर सोड दिया आनी तुमी वेता आसतना हांवेंत पुरा करचें म्हण चिंतून न्हिदूंक वचनाकात. न्हीद पडना, तो करता. तुवें करूंक गेल्यार तूं एकलेंच कश्ट जाताय, जाल्यार ताणें करूंक गेल्यार ही डज एवरीथींग परफेक्टली. हर एक तो बरें करता, हर एक तो बरें करता. कित्याक म्हळ्यार म्हजी जाणवाई मस्त ल्हान जाणवाई, म्हजें शिकवण, म्हजें एक्सपिरियन्स इज व्हेरी लिमिटेड. आनी ताचें एकच उतरांत हर एक रसले देवाक तुजें एक समस्येतून पयस काडून ताका जायना गे. जाता आमी कितें करता गे म्हळ्यार आमी ताका सोंड दिना, आमींत चिंतून बसता. ना, आमी समर्पण दिवया जेजूक. लेट ही टेक केअर. आमी मागणें करता आसतना देव आमच्या सांगात आसता, देव आमचे मदें आसता. केदाळे तो आमचो तो मोग आमच्या पासून देवान दिल्लो मोग, आनी देवाक आमी महिमा दिल्ल्या वेळार आनी आमकां शांती दिवचो देव आमचे तोन आउट ऑफ कवरेज एरियांत रावना. केदाळे ओन्ली इन कवरेज एरिया. आमी मात्र मस्तपटी व्याप्ती प्रदेशದ ಹೊರಗೆ आसता. आमी भितर येजे मोगाच्यान खंयचे आमचे व्याप्ती, खंयचे आमचे व्याप्ती. दिसा वेळार कितें जाल्यार पुरो वेळ मेळटा देवाक अर्गां दिवचें, स्तुती करचें, समर्पण दिवचें. हें पुरो बसूनच करीचें म्हूण सांगून ना. आमी काम करता आसतना, पैण करता आसतना, केदाळे आमी आसतना एक गीत गावचें, मोतीन दत्त समर्पण दिवचें. तें जाल्यार टेन्शन उणें जाता, मोतीक समाधानी मेळटा. त्या देखून माथेवाच्या सुवार्तेन 1 अध्याय verses 24 आमचो देव आउट ऑफ कवरेज एरियांत ना. बगर आमचो देव खंय आसा? वेर इज अ गॉड म्हणल्या सवालाक थंयसर जवाब आसा. माथेवाच्या सुवार्तेन 1 अध्याय verses 24 कोणाक म्हण मेळ्ळें गे? इम्मॅन्युएल आमचो देव कोण? इम्मॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे सांगता म्हूण अर्थ. देव आमचे मदें, आमचे मदें देव आमचे सांगता म्हळ्यार आमचो देव खंयी पयस ना मोगाचें न्हू, आमच्या सांगता आसा, आमच्या सांगता. आमी मस्सण इगर्जे भितर येता आसतना भितर आयिल्ल्यान पयलें तकली बागयता हांव, दिंबयेर पडटा हांव आनी मागणें करता हांव. कित्याक म्हळ्यार थंयसर ताबेर्नाकलांत जेजूचें हजरपणाचें अनुभव आमकां सोडटा. आमी आमकांच एक केदाळे एक सवाल विचारचें. जेजू ताबेर्नाकलांत मात्र ना, मिसाच्या बलिदाना वेळार कुमगा रुपार आमच्या काळजांत तो आयला. म्हळ्यार हांव आनी तुमी एक सलचें वॉकिंग ताबेर्नाकल. हांव आनी तुमी ताजे हजारपणाचें एक साक्ष जावन आसा. त्या देखून आमचो देव खंय आसा? आमच्या मदें आसा. खंयसर
लोक सांगता मेळटा थंयसर आमचो देव आसा. खंयसर आमी आसा थंयसर आमचो देव आसा. थंयसर आमचो देव आसा. मातेवाच्या सुवार्तेंत 18वें अध्याय 20वी वड मॅथ्यू 18:20 थंयसर आमी पळयता जंय दोग वा तेग म्हजे नांवी सांगता मेळटात थंय हांव आसा तांच्या मजगत. आज पळय आमी कितले जाणां सांगता मेळ्ळा. आमच्या कुटुंबांत आमी एक एकली रावना म्हाका दोग तीग जाणां सांगतात जियेता आमी सांगतात जियेत आसतना आमच्या मदें आमचो देव जियेता. आमच्या मदें जियेता. आनी कितले दीस देव आमच्या मदें जियेता. कितले म्हयने जियेता. कितले म्हयने जियेता. तुजो मोग करचो व्यक्ती कितल्या वर्सां सांगता जियेता म्हण सांगूंक जायना. काजार जाता आसतना हर एकल्याच्या मोतींत आसता शाश्वत आमी परमनंटली आमी सांगता रावता म्हण. कोणी आमच्या सांगता परमनंटली नांत मगाच्या. तर कोण आमच्या सांगता परमनंटली आसता. मातेवाच्या सुवार्तेंत 28:20 मातेवाच्या सुवार्तेंत मॅथ्यू चॅप्टर 28:20 सांगता आनी हांव सदांकाल संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमच्या सांगता आसतलो म्हूण उडास दवरा. कोणी हे उतरां सांगूंक सादच ना. ओन्ली जीजस कॅन से दीस. हांव केदार आमसार आसा 1 म्हयनो आसता 15 दीस आसता 3 म्हयने आसता भलायकी बरी आसतना आसता पयशे आसतना आसता रिटायर्ड जावचे पयले आसता रिटायर्ड जाल्या उपरांत ना खंयचेंय ना. जेजून सांगचीं उतरां व्हेरी क्लियर. तें कितें गे म्हूण सांगल्यार हांव सदांकाल संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमच्या सांगता आसतलो म्हूण उगडास दवरा. रिमेंबर उडास दवरा. उडास दवरा. त्या देखून आमचो देव मोगाचे न्हू क्रिस्मसाक आमी तयारी करनासतना जेजूच्या येणयाक आमी तयारी करनासतना कसली तयारी करीची. केवळ 2 दिसांच्या संभ्रमा पासून बैली तयारी मात्र करची गी वा आध्यात्मीक तयारी करची भोव गरजेचें. त्या देखून आमकां आज आमी कितें करीचें प्रिपेर टू रिपेर करूंक आमी हर एकल्यानी प्रिपेर करीचें. रिपेर करीचें. खंयी इल्लेशें आमचें रिपेर जायचें नाजाल्यार सारकें जावचें ना. इजाया प्रवक्त्याच्या पुस्तकान चॅप्टर 40:1-3 बुजवण दिया म्हज्या परजेक बुजवण दिया. म्हज्या परजा मस्तो कश्टार आसा तांकां बुजवण दिया. कित्याक म्हळ्यार गुलामपणाक गेल्लीं थंयसर दगदणी तांणी आपणायली. आतां कशें मुखार जिवचें म्हणल्यार सवाल मस्त कश्ट तांच्या जिवितांत आसा. तांकां बुजवणेची गरज आसा. बुजवण दिया. बुजवण दिया म्हज्या परजेक बुजवण दिया म्हणटा तुमचो देव. जेरुसलेमाच्या काळजा कडेन उलया. खानाक उलयनाका तर काळजा कडेन उलया. म्हाका आज कितले जाणांक आमच्या कुटुंबांत उलयतलीं कोणी नात. आमी मस्त पयस आसलें कडेन पुरा वॉट्सॅप कॉल विडियो कॉल फोन कॉल करून पुरो उलयता आमी. आमच्या घरा आसले व्यक्ती कडेन आमी उलयना. त्या देखून आज जेजू आमकां सांगता आज तयारी करचो दीस जाता आसतना जेजू आमकां सांगता प्रिपेर टू रिपेर. पयलें संबंद सारकें करा. तुमी परत एक कवना आयकलां की ना कळीत ना. जी ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ म्हणले ಕವಿನ್ ಬರೆಯಲ್ಲೆ ಹಚ್ಚುತ್ತೇನೆ ನಾನು ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತೇನೆ ಒಂದು ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತೇನೆ जग ಬೆಳಗಲಿ ಎಂದಲ್ಲ ಮಳ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಉಜ್ವಾರ್ ಮೇಳೊಂದಿ ಮುಣ್ಣೈ ಆಮೆ ಪೇಟೊಂಚಿತೆ ವಾತುವ ದಿವೋ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಉಜ್ವಾರ್ ಮೇಳೊಂದಿ ಮುಣ್ಣೈ ನನ್ನ ಮುಖ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಮುಖ ನನಗೆ ಕಾಣಲೆಂದು म्हळ्यार आमी एकामेकाचें मुखामळ पळयनासतना कितलींगी वर्सां जालीं आमच्या कुटुंबांनी घरांनी एकामेका बसून उलोवन कशी आसय कसो आसय म्हण सवालां इसरला जावंक पुरो. तिणें वा ताणें सांगच्या पयलीं आमी थंय न्हू उठून गेला कित्याक म्हळ्यार आमकां आयकूंक नाका. त्या देखून मसणां कशी कसो म्हण इसरूंक तिसरान ओगेत रावतात. बरें आसा गे बरें आसा वय. त्या देखून म्हाका आज आमकां एक आपोवणें आसा. तयारी करची म्हळ्यार रिपेर करचें म्हण सांगल्यार जेरुसलेमाच्या काळजा कडेन उलया. काळजा कडेन उलया. मस्तपेटी आमचें मायंड आमकां डिसीव करता काय. काळीज हार्ट वील नेवर डिसीव. त्या देखून कितें करीचें काळजा कडेन उलया. काळजा कडेन उलया. मस्तणांक थोडे पटीन ती मुखार आमकां मेळिल्ल्या वेळार बरें करून हांसून बरें उलयतात.
तांचे कडेन इल्लोसो वेळ बसून उलयल्ले वेळार तांच्या जिवितांत आमी पळयता तो हांसो केवळ मुखार म्हळ्यार त्या वेळार मात्र मागीर कितलें दूख आसा तांच्या जिवितांत, कितलें उणेंपण आसा, कितली अस्खदकाय म्हणटा तांकां भोगता. कोणें म्हणी बसून आयकल्ल्या वेळार ताच्या जिवितांत तेंच क्रिसमस. कोणें म्हणी तांच्या लागीं इल्लोसो वेळ उलयल्या वेळार तांकां तेंच क्रिसमस. ताचे के व्हर तें क्रिसमस तांकां नंचना. तांकां केक दिजे म्हूण सांगून ना, विश करीजे म्हूण सांगून ना. इल्लोसो वेळ बसून उलयल्या वेळार हॅपी क्रिसमस म्हूण विश करीचे म्हणिना. तांच्या सांगाता बसून काळजांत कितें बरें जावन आसा, मोतीन कितें बरें जावन आसा तें तांणी सांगिल्ल्या वेळार तांकां तेंत एक क्रिसमस. दुसरें सांगता आनी तिका परगट करा. तिसरें, तिचे साखरेचे दीस सोंपले. ते कोणाक सेवा करनासली, साखर जावन सेवा करनासली ते दीस सोंपले. तिच्या अपराधांचे फारीकपण दिवन जालें. कितें बरें फारीकपण जेरुसलेमाच्या अपराधा पासून दिवंक आसलें, शिक्षा कितें मेळूंक आसली, जिणी बदलापणांची कितें बरें करूंक आसलें तें पुरा करून जालें. सगळे तिच्या पातक्यांक सर्वेस्पराच्या हातांतली दोडी केस्त तिणें भोगला. एक्स्ट्रा तांकां उणेंपण सुटका मेळचे पासून कितें शिक्षा लाभाची आसली हर एके मेळ्ळा. आनी आतां एक ताळो बोब मारता. तो ताळो कितें म्हणटा, अरण्यांत सर्वेस्पराक एक वाट तयार करा. पाड पडलेल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो तयार करा. प्रिपेर टू रिपेर करा, तयार करा, रिपेर वर्क, रिनोवेशन वर्क रिपेर करा. तर रिपेर करचें कशें? पातकी जिणी बदलची आनी नवी जिणी आपणावची. पातकी जिणी बदलोंक आमकां इगर्ज मातेंत एक संस्कार आसा. जेजून आमकां एका सक्रामेंत दिला. तो कितें म्हळ्यार प्राचितो सक्रामेंत. कोण पुरो आमी क्रिस्तांव, कथोलीक क्रिस्तांव रेग्युलर सुखान आसतना म्हयन्याक एक पटी म्हणी वा वेळ मेळिल्ल्या वेळार कितें जालां मोदें वचून बरें कुमसार, सुडाळ कुमसार, 3 ते 4 पातकांनी सुडाळ कुमसार जाता. बरें तयारी करता. तांणी खंय कावन्सिलिंगाक वचचें म्हूण सांगून ना. ती खंयच्याय कारणाक अल्झायमर डिसीज तांकां येवचें ना. कित्याक म्हळ्यार हर एकी तांणी थंयसर सांगून जाला. खंत, बेजाराय, अर्दी तकली पडापडो आनी कितें सायनस खंयचेंय आसना. कित्याक म्हळ्यार बरें करून कुमसार भितर लिपून दवरल्या वेळार प्रेशर चडटा भितर. आमकां समर्पण दिल्ल्या वेळार, बरें कुमसार जाल्ल्या वेळार प्रेशर आमी भायर घालता आनी देवाची सकत आमच्या जिवितांत भितर येता. त्या देखून आमी कितें करीचें, बरें जिणी बदलापणाची जिणी नवें करूंक आमी प्रयत्न करीचे. लुकाच्या सुवार्तेन 3रो अध्यायातून 6व्या वळी पर्यंत आमी वाचून गेल्यार थंयसर थोडे स्टेप्स आसात कशें जिणी आमची परिवर्तन करची की म्हूण. तो जोर्दान न्हंयच्या भोंवतणी सर प्रदेशांनी भोंवून लोकांक अशें म्हणालो, मन बदली जाय, तुमचें मन बदलावण जायचें. पयलींचें बरीत म्हण चिंतून जिवनाकात. मन बदलिया, चेंज करा, चेंज युअर मायंड. दुसरें जावन आसा स्नान घेवचें म्हळ्यार पातकांचें फारीकपण कंप्लीट धुवन नितळ करचें. फारीकपण जोडचें आनी कंप्लीट धुवन नितळ करचें. पातकांचें बोगसाणें जोडी जाय. केवळ कुमसार जाल्यार मात्र पावना. ताचे उपरांत याजकान दिवचें एक प्राचीत आसा. कुमसारान वचून हांवें 1,10 लाख रुपया दिवंक आसा, दिवना म्हूण सांगून आयिल्ल्या वरवीं फारीकपण मेळना. हांवें कितें करीचें, म्हाका थांगताना ताका पाटीन दिवंक हांवें प्रयत्न करनंतर रावचें. पाटीन दिवचें तें जाल्यार मात्र 100% कुमसाराचें फारीकपण आमकां मेळचें, बोगसोवचें. ताजे करून म्हाका केवळ कुमसारान सांगले वरवीं न्ही, मगर आमी कितें करीचें, प्राचीत आमी करूंक आसा. ताजे करून पळय नेक्स्ट टायम कुमसाराक गेल्ल्या वेळार आमी तें प्राचीत केलां गी ना गे म्हूण सांगूंक आसा. करना जाल्यार तें एक पाता कर. ताजे कारण आमी कितें करीचें, केलां गी ना गी. आदले फावटी कुमसाराक गेल्लो आमी, थंयसर आमकां प्राचीत दिल्लें पाद्रेपान आमी करूंक ना, बिजी जावन गेलां, करूंक ना. ताजे करून आमी सांगिचें प्राचीत आमी करूं ना. ताजे करून आमकां
स्नान जातार जुवांव आपण दिता मन बदली जाय. इतल्या वर्सां बरीत ह्या वर्सांय आमी आचरण केल्यार तें सदांचें क्रिसमस जाता ना, मन बदलीचें. दुसरें, स्नान घेवंक जाय म्हळ्यार हांव बदलला म्हूण दाखोवंक जाय, बदलला म्हूण दाखोवंक जाय. तिसरें, पातकांचें बोगसाणें जोडीचें. आमी हरयेकलेनी पातकांचें बोगसाणें जोडचें म्हणून परगट करूंक लागलो. अशें तुमी केल्ल्या वेळार मात्र तुमचें तें परिवर्तन नीज क्रिस्तांव वा क्रिसमस आमचें आचरण करयत. हें इजायान आपल्या प्रवाद पुस्तकांत बरयल्या प्रमाणें घडलें. अरण्यांत एक तळो बोब मारता. लुकाच्या सुवार्तेंत 3 अध्याय 3 ते 6. अरण्यांत एक तळो बोब मारता. सोमयांक एक वाट तयार करा, ताच्या पैणाक रस्तो नीट करा. ह्या पटीन जेजू खंयसर जल्माचे? आमच्या कुटुंबांत गी, आमच्या घरा गी, आमच्या म्हज्या जिवितांत गी. तर म्हज्या जिविताची वाट हांवें सारकी करचें. म्हजें चिंताप नितळ जायचें. म्हजे हर एक निर्धार निर्मळ जायचे, नवे जायचे. आनी जेजू इन लायन विथ जीजस, जेजूच्या चिंतपा बरी आमची चिंतपा जायचे. ते जाल्यार मात्र आमी एक क्रिस्तांव जावन बरें करून क्रिसमस संभ्रम करयात आमी. ताका देखून वाट तयार करा आनी ताज्या पैणाक रस्तो नीट करा, रस्तो नीट करा. दुसरें, हर एक फालकें भरतलें, दोंगर वा पर्वत तगसून हाडतलें. कितें करीचें? हर एकी ताच्या लेवलाक आमी हाडिचे, ताच्या लेवलाक आमी हाडिचे. वंगटे तिंगटे रस्ते नीट जातले आनी करक्याचो वाटो सफाई जातले. आनी आज आमी वाचलें वांजेल, तुमी हर एकल्यांनी आयकलें. आमी पळयता लुकाच्या सुवार्त्यान 3 अध्याय 10वी ओळ परत्यान आमी वाचया. थंयसर आमकां कळटा कितें करीचें. जिणी बदलापणाचो परिणाम कितें जाता. जिणी बदलापण करचो म्हळ्यार कितें, जिणी बदलावण करचें म्हळ्यार कितें. आनी तवळ लोकांच्या जमेन ताचे लागीं विचारलें, तर आमी कितें करी जाय म्हणटा तूं? आमी कितें करीचें? वय वडलतना आमी आयकून आसा जेजूक स्वागत करून कितें करीचें, कितें करचें म्हणून आमी आयकलें. आमचे पातकी जिणी वय हांव चुकलां, हांवें पाताक केलां, हांव कुणीगार, हांव म्हजी जिणी तितली बरी नासतली. तर आमी आतां कितें करीचें म्हूण सांग, आमी आतां कितें करीचें म्हूण सांग. आनी थंयसर जबाब आसा, तर आमी कितें करीचें म्हूण तूं म्हणटाय. ताणें तांकां जाप दिली, तुमचे मदें कोणा लागीं 2 दगले आसात, 2 दगले, 2 शर्टां, तशें न्ही, आमचे लागीं कोणा लागीं एक्स्ट्रा आसा, पुंजोवन दवरलें घरा तशेंच आसा. तें हेरांकी न्हय, आमी घालनाव, हेरांकी आमी आपणोवंक दिनाव. तर आमचे लागीं एक्स्ट्रा आसा, 2 दगले आसात, तो कांय नातल्ल्यांक दिवं दी. एक दिवं दी, पुरा दी म्हूण सांगना. 1-2 आसल्यार 1 दी. म्हळ्यार आमचे कडेन आसलें थंय आसल्यांत हेरां कडेन वांटून घेया, हेरां कडेन वांटून घेया. एक तरणाटो घरा, तरणाटो म्हळ्यार एक वयसेचो भुरगो, एकलोच पूत. आनी आवय बापायन ताका कितें बरें जाय हर एकी दिल्लें. ताणें खंयचें ड्रेस विचारता तेंच कणग्यान दिलें, तेंच. आनी केदाळे ताणें हट करचें, म्हाका तेंच जाय, तेंच जाय, तेंच जाय म्हूण. ताणें सांगिल्लेंच वस्तू कणग्यान दिवचें आसलें. आवय एक दीस म्हणाली, फादर म्हजो भुरगो सांगिल्लें आयकना, केदाळे तो म्हणटा ताणें सांगिल्लें जायचें, सांगिल्लें जायचें. त्या देखून कितें करीचें, आमी कितें करचें. हांवें सांगलें तिका, आळे बाय केदाळे तुवें ताकाच मुस्ताय कणग्यो दिवची न्हय. ह्या फाटी कितें करची म्हळ्यार तुज्या भुरग्याक आपूण कोणो न्हू, हांगाच लागीं एक आश्रम आसा. त्या आश्रमांत मस्त अनाथ भुरगीं आसात. तांकां आवय बापाय कोण म्हणून तें कळीत ना. थंय वच, तुज्या भुरग्याक आपूण व्हर. इल्लें बरीं बरीं ड्रेसां व्हरून वच, नवीं पोरणी न्हय, टायट जाल्लीं पुरो न्हय, बरीं नवीं ड्रेसां व्हरून वच. आनी कितलीं भुरगीं आसा पळय तांकां पुरा सांग, म्हज्या पुताचें आज तुमकां क्रिसमस गिफ्ट सक्कडांकी म्हणून तांकां सक्कडांकी ड्रेस दी. ती पयले फुडें वचून तांचें मेजरमेंट कितें बरें पळोवन ताकीत बरें एक मुस्तायके सक्कडांकी हाडली. सुमार एक 20 जाणां भुरगीं आसलीं. तांकां सक्कडांकी ह्या भुरग्यान तें आसलें सक्कड भुरग्यांक क्रिसमस गिफ्ट दिलें. आनी ताणें दिवन जाल्ल्या मागीर आवय लागीं विचारलें, मम्मी ती कित्याक? मम्मी डॅडी सांगता ना, तांची मम्मी डॅडी खंय आसात?
ताका हांवें सांगलें तांची मम्मी डॅडी खंय आसात म्हणून तो कळीत ना. तांची मम्मी डॅडी खंय आसात म्हणून तो कळीत ना. तांची मम्मी डॅडी कोण म्हूण तांकां कळीत ना पुता. देवान तुका एक मम्मी एक डॅडी रावूंक घर पुरा दिला. भुरग्यान तक्षण ताच्या आवयक आनी बापायक पळोवन सांगलें की मम्मी आनी डॅडी आनी मुखार तुमी म्हजे मम्मी डॅडी मात्र न्ही तांकांय तुमी मम्मी डॅडी. पळया भुरगीं आयकना म्हणचे आमी भुरगीं आयकतात आयकूनचे बरी समजोवन सांगचें व्हडांक कळीत ना तितलेंच. तो म्हणलो कितली अपुरबायेचीं उतरां पळया. आतां केवळ तुमी म्हाका मात्र न्ही हांवें आतां तांकां ड्रेस दिला म्हळ्यार आनी मुखार हांव तांच्या बरी तेकलो तुमी तांची मम्मी डॅडी. म्हळ्यार हर एक क्रिस्मसाक आमी कितें करीचें हांगा येवन मुस्ताय तातूंत ताचें हट उणें जालें. घरा लढाई करचें हांवेंच म्हाका जाय म्हणचें उणें जालें. कित्याक म्हळ्यार ताणें दोळे उगडले आनी संवसारांत कितें पुराय घडटा म्हणलें पळयलें. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तुमचे लागीं पुंजोवन दवरचें सोडून आसल्ल्यांत कितें आसा तें हेर एकामेकाक दिवंक एक प्रयत्न करचें. हे 18 तारखेर आमी आमच्या सोशल वर्क सेंटरांत एक क्रिस्मस आचरण केलें. मुस्लिमांचे तांचे धार्मीक मुखेली तशेंच हिंदुवांचे धार्मीक मुखेली तांकांय आपयलें आनी आमी तिनूय धर्माची संगतां मेळून त्या दीस क्रिस्मस आचरण केलें. कोणाक विसरून काडिल्लें गे म्हळ्यार ह्या वर्सांनी कोविडा वरवीं एक्सिडेंट सुयसायड मर्डर तशेंच दुसऱ्या समस्येक वळख जावन कोणाचे आवय बापाय देवादीन जाल्यात आवय वा बापाय वा दोगांय देवादीन जाल्यात तसल्या भुरग्यांक आपयलें आनी तांकां एक होप किट्ट म्हूण दिलें. आमी हर एकलें बरवसाचें यात्रीक त्या देखून आमी हेरांक एक बरवसो दिवचे म्हणल्यार एक नांवार मिनुगू तारे म्हूण नांव दिवन त्या भुरग्यांक आपोवन त्या दिसा तांकां कितें बरें जाय एक बरें दिल्लें. अशें दिता आसतना थंयसर आयिल्लो तो स्वामीजी एक 87 वर्सांचो 87 years. ताका पळयतना म्हाकाच बिरमून ताका हांवें सांगलें तूं बोस उठचें नाका कित्याक म्हळ्यार थंयसर आसलीं भुरगीं एक 290 जाणां भुरगीं आसलीं. सगळ्यांकी चेरार बसयल्ल्या मुखार आनी तांकां स्टेजीर बसून सगळ्यांकी तें गिफ्ट दिता आसतना वयतलें संतोशान म्हणलें बरें सगळ्यांक गिफ्ट दितालो. म्हाका मदें मदें भोगतालें एक 150 भुरग्यांक जाल्ल्या पर्यंत आतां तो बोस आतां दिवचें नाका ना हांव दिता म्हणलो हांव दितां. हें तुका पुरसाण जायना गे पुरसाण खंयसर जावचें कोण अशें बरें करता असल्या भुरग्यांक कोण आयडेंटिफाय करना आपूण रडता. तीं कोणायकी नाका धरलीं भुरगीं सगळ्यांनी सांडून गेल्लीं भुरगीं तुमी आपयला तर हांवें म्हजे कांय पयशे खर्चूनात खर्चून म्हाका आनी मस्त वर्सां वाचचेंय नाका. हांवें कितें गे म्हळ्यार तुवें दिल्लें गिफ्ट म्हाका दिवंक कितें जायचें. त्या भुरग्यांचे मुखामळ हांवें पळयलें ताणें तें गिफ्ट घेता आसतना तांच्या मुखामळार संतोश हांवें पळयलो तातूंत म्हजी पुरासाण पुरा गेली म्हणालो. लास्टाक तो उलयता आसतना म्हणलो म्हणजे सगळे जिवितांत एक बरें कार्य हांवें पळयलें म्हळ्यार हेंच एक बरें कार्य. हाजें की व्हरतें क्रिस्मस दुसरें खंय आसा गे म्हाका कळीत ना म्हणलो तो व्यक्ती वयता आसतना. तर मोगाच्या भावन आनी भयणीनो लास्टाक सगळ्यांकी संगतां मेळून फोटो काडटा आसतना तो म्हणलो हांव वैकुंठಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪ್ತೀನೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. म्हळ्यार आमकां हर एकल्यांक सर्ग ಆ ಪರಂಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪ್ತೀನೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. इतल्या भुरग्यां मदें हांव एक मोठो आसलो मदें हांव रावलां हांव दिसना जाल्यार ही भुरगीं सगळ्या मुखार म्हळ्यार हांसो पळयता आसतना ताचें की व्हरतें सर्ग दुसरें नांव कोण ना म्हूण बगलें म्हाका म्हणलो. मोगाचें न्हू ताणें सांगलें अखेरीचीं उतरां ಇದೇ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಫಾದರ್ ಇದೇ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ म्हणलो. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो तुमचे लागीं आसल्ल्यांत हेरांक दिया दुसरें दिवचें नाका आसल्ल्यांत हेरांक दिया. कोणाक गरज आसा तांकां दिया गरज नासलेल्यांक दिनाकात तांकां दिया. ताजे कोण स्थान जाता जो हांव सांगता 2 आसल्यार 1 दिया. कोणा लागीं 2 दगले आसात
तो कांयच नातल्यांक दिवन दी आनी जेवंक खावंक जाय पुरतें कोणा लागीं आसा कोणा म्हणे 2 जाणांक जेवण दिवंकची तांक तुमकां आसल्यार ह्या क्रिसमसा वेळार तांकां जेवण दिया मगाचें न्हू तें जावन आसा क्रिसमस तांकां तुमी हॅपी क्रिसमस म्हूण सांगिचें म्हणना तांकां ती हॅपीच ती कित्याक म्हणटा जेवणांतल्या वेळार जेवण दिल्ल्या वेळार दॅट इज हॅपी क्रिसमस थोडे सुंकागार स्नान घेवंक आयिल्ले आनी ताणें ताचे लागीं विचारलें मेस्त्री आमी कितें करीचे म्हण तुमी म्हणटात ताणें तांकां सांगलें तुमकां निश्चय केल्ल्या प्रासडीत वसूल करिनाकात कितलें तुमचें आसा तितलें मात्र पुरो ताचे की चड वसूल करनाकात थंयसर सुंकागार आसले तांकां मुखार मात्र गौरव मेळटलो पाटी लोक तांकां नाका जालें उलयताले कित्याक म्हळ्यार तांणी निर्धार केल्ले की चड टॅक्स कलेक्ट करतले आनी तांकां समाजांत मुखार मात्र गौरव पाटींक गौरव नासले तेय दुकान बुडुल्ले बेजारायत आसले आमकां लोक मुखार एक फाटयेक उलयतात म्हूण तेय बेजाराय आसले तांणी सांगलें आमी कितें करचें सांगा आतां स्नान जातार जुवांव सांगता तुमी तुमकां कितलें निर्धार केला गी तितलें मात्र कणगेचें ताचें की वर्तें घेनाकात ताचें की वर्तें घेनाकात आमकां एक निर्धार केला दांतलो एक वंटो आमी खाण दवरूंक आसा आमी खाण दवरला गी बँकान दवरचें न्ही आमी खाण दवरचें म्हळ्यार देवाच्या कामांक ताका दिवचें आसा तांकां सांगलें तुमकां निश्चय केल्ल्या प्रसड आमकां निश्चय केलें कितलें 90 मात्र आमचें 10% देवाचें तें ताका निश्चय केल्लें दिवंक आसा चड वसुली करनाकात थोड्या शिपायांनी येवन ताचे लागीं विचारलें आमी कितें करी जाय म्हूण तो म्हणटाय ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें कोण मनशाकी जुलम करिनाकात कोणायकी निरपराधी आसल्यांक अपराधी म्हूण पयस करनाकात कोणाचेरी फट फिर्याद मांडिनाकात तुमकां कितलें दिसपडतें पोड मेळटा तातूंत दादोश जाय तुमकां कितलें मेळटा तातूंत दादोश जाय आणखी जाय म्हणनाकात तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो तयाराय करची म्हळ्यार कशें कितें तयाराय करीचें आनी हांवें तुवें कशें तयाराय जायचें हांवें कितें करीचें प्रिपेर टू रिपेर करूंक हांवें आतांच प्रिपेर करीचें जेजू आमकां सांगता अशें सगळें मनशाक कूळ देवाचें थारण देखतलें लुकाच्या सुवार्तेन 3 अध्याय 3 to 6 वळी पर्यंत आमी वाचून आसले हांव 6वी वळ सांगता अशें सगळे मनशाक कूळ देवाचें थारण देखतलें तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो जेजून कितें सांगलें म्हणलें की तो कसो जियेलो म्हणलें लोकांक आकर्शीत केलें जेजून उलयल्ली उतरांकी चड ती उतरां तो जियेलो आनी तो आपल्या शिसांक सांगता तुमी कितें उलयतात म्हणलें गरजेचें न्ही कशें जियेतात म्हणलें गरजेचें तर ह्या क्रिसमसा वेळार आनी मुखल्या दिसांनी मोगाच्या भावनांनी भयणीनो आमी कितलें कितें उलयता म्हणलें गरजेचें न्ही आमी कशें जियेता म्हणलें गरजेचें आमी कितले लांब मागणें करता म्हणलें गरजेचें न्ही वर्साक म्हयने कितले रितीर करता आमी म्हणलें गरजेचें न्ही बगर आमी कशें जियेता म्हणलें गरजेचें तर आज म्हाका आनी तुका एक अवकाश आसा प्रिपेर करूं खंय किल्लें रिपेर करूंक आसा आमची जिणी कंप्लीट पार्ट जावना आणकी आसा बरी आसा खंय इल्लेशें आमी मारोगो इल्लोसो पयलीं हांगा सरतना सुलाभायर रेवेत आसलें आतां थंयतोन हांगा येयचें जाल्यार शिवमोगातोन उडपी म्हणसर पावचें इजी उडपीतोन हांगा येवचें कश्टाचें काम मारोग इल्लोसो गेला कित्याक म्हळ्यार मुखार बरो मारोग करूंक आसा तें देखून इल्लेसो गेला रिपेर करूंक आसा रिपेर वर्क जावन आसता आमचें तशें सदां आमी रिपेर करूंक आसा रिपेर करूंक एक सक्रामेंत आमकां आसा तो सक्रामेंत थंय पाद्र्या बसला कुमसाराक रिपेर करचो
नवी जिणी जियोंक आपणाक नवी जिणी आपणाक करपा दिवस तरी ह्या मोगाचें केवल हांव एकल्यानंतर तयाराय केल्यार तुमी मात्र तयाराय केल्यार ती तयाराय संपूर्ण जायना. आज आमी आयकलें कशें तयाराय करची, मोगाक स्वागत करूंक कशें आमी तयाराय करचें म्हणल्या विशयांत आमी नियाळ केलें. क्रिसमस म्हळ्यार मोग. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की हांवें तुमचो मोग केल्लो शाश्वत मोग, म्हजो मोग परमनंट लव. तर आमी संवसारान दिवच्या टेम्पररी मोगा फाटल्यान वेचें की वा पर्मनंट मोगा फाटल्यान आमी वेचें. इल्लोसो वेळ चिंताप आटाया आनी आतां जेजू आमचे मदें येवंक आशेता. तो पर्मनंट मोग आमच्या कुटुंबांत आशिल्ले उणेपणाचो मोग पयस करून दी. शाश्वत मोग आमच्या कुटुंबांत आसा करून दी. आमी हरी एकलीं ताज्या हजारपणांत बदलावण मागया. ह्या आराधना वेळा जेजूक आमचे मदें भक्तीपणी स्वागत करया. Sacramenta Katya Yapi Dara Raula Yere Snara Bapa Chakura Some Ubantale Alsa Amchi Beteta Gayana Sati Sacramenta Swati Sacramenta Swati Sacramenta Amka Basam Raula Uchi Nesakasa Amchi Dukkha Tuje Sashindao Yetha Amchi Sarai Santa Sadi Sacramenta Sadi Sacramenta Sadi Sacramenta Hartus Amso Vishem Vadala Molochi Rata To Asote Usa Murder yang Pai Ketang
तुझे सोम्या पतिव्रता स्वाधी sacramenta स्वाधी sacramenta स्वादिक सक्रामेंता खालत्या ह्या बिडारांत रावलाय येरसणारा बापाच्या कुवारा समेस्त आमी आमचे थाळे उबारतां काळजां आमची भेटयतां गायना वरवीं स्वादिक सक्रामेंता दूख बरयल्ल्या वेळार उणेपणंत दिसान दीस सडल्ल्या वेळार अस्कत कायत जिणी जाल्ल्या वेळार सवाला मध्ये आमी जियेत आसतना तुझे हजारपण बदलावण हाडटा आनी आज थोडोसो वेळ तुज्या हजारपणान ती बदलावण आपणोवंक हांव हांगासर आयला सोम्या तर उंड्या रुपार आमच्या मदें हजाराच्या म्हज्या मोगाच्या जेजू म्हजें काळीज हळू जावन दी बरो म्हजो उणो जावन दी वजें म्हजें हळू कर स्वादीक सक्रामेंता खालत्या ह्या बिडारा सांगता परत्यान आमी सगळें सांगता मेळ जेजूक तूं पळया ही हरी एक उतरां आमचें मागणें जावन दी स्वादीक सक्रामेंता खालत्या ह्या बिडारांत रावलय तो जेजू येरसणारा बापाच्या कुवारा म्हजे थाळे उबारून हांव गायता आसतना म्हजें वजें हळू कर म्हज्या काळजान तो उलय असाध्य म्हणलें आसा म्हजे लागीं म्हजें तें उलय आज हांव घरा वेता आसतना समाधानाचें देणें म्हाका दी मस्त योजना चिंतपां म्हज्या मतींत आसात प्लॅन्स आसात तें कशें कितें म्हणलें म्हाका कळीत ना आय एम कन्फ्युज्ड सांगा ताका भियांगी स्वादीक सक्रामेंता स्वाधी sacramenta खालत्या ह्या बिडारा खालत्या ह्या बिडारा रावलाई बापाच्या कुवारा बापाच्या कुवारा समेस्त उबारून ताळे काळजां आमी भेटयता गायना स्वादिक सक्रामेंता स्वादिक सक्रामेंता स्वादिक सक्रामेंता जेजू तूं आमची दुकां पुसताय आमच्या सरशें तूं आपयल्या वेळार धांवून येताय कित्याक म्हळ्यार तूं जावन आसाय मोग गॉड इज लव
आनी मोग करच्यान तुवें पयलो मेट काडले, पयले मेट तुवें काडले, हांवें न्हय, तुवें काडले. तुका उलो मारल्या वेळार तूं धांवून येताय. आमी कितें करचें म्हण कळनातल्या वेळार, दुखांत बुडिल्ल्या वेळार तूं आमच्या त्या दुखाच्या पैणांत, अस्कतकायच्या जिवितांत आमच्या सांगाता तूं चलतय. तुमी कितें चिंतून खंतींत बुडल्यात सांगा म्हाका म्हण आमच्या लागीं उलयताय. मस्तपटीन जेजू तुजे हजारपणाचे अनुभव आमी जोडूंक कोत्तना, देव खंय आसा म्हण आमी विचारला सवाल, आमी संवसारी जावन चिंतले, आमी तुजे बरी चिंतूंक ना जेजू. आमी चुकून पडल्या, आमी संवसारी जावनूच जियेल्या, संवसारी मोगच परमनंट म्हण आमी चिंतले जेजू. जाल्यार तुवें सांगलें आमकां संवसार अखेर जाता पर्यंत लास्ट म्हण सरी तुमच्या सांगाता हांव आसता. आय एम विथ यू ऑलवेज, ऑलवेज, ऑलवेज म्हण सांगल्यार हर एक दीस हर एक रात म्हणल्यार मोगाचें न्हू. एवरी डे सुख दुख पिडा भलायकी अस्कतकाय उणेपण सलवाणी दगदाणी हर एक दीस आमचो देव आमच्या सांगाता आसता. ही इज इमॅन्युएल. देवच आमचे मदें, देवच आमचे मदें. खंयसर दोग वा तेग सांगाता जमल्यात तांच्या मदें तो हजर आसा. स्वादीक सक्रामेंता आमकां बसोवन रावलाय. तुजी देव सवकासाय आमची दुकां पुसताय. तुजे सरशीन धांवून येता जेजू हांव, आमची खंत बेजाराई उणेपण आसतात काय हर एक तुका आमी सांगता, आमकां आशिर्वाद दी. मोगाचें न्हू हें गीत आमी गायता आसतना काळीज उगड्या. तुका कितें बरो जेजू लागीं उलयचें म्हणशें बगता उलोवंक एक प्रयत्न करा. तुमचे मदें कोणाक म्हणे पुरासण जाल्यार बसा, उबें रावचें म्हणशें बगल्यार उबें रावा. दिंबी घालनंतर आराधन करीचे इल्ल्या वेळ म्हणून सांगल्यार दिंबी घाला. हात उबारून जेजू खरी एक समर्पण दिवचें म्हणशें बगल्यार हात उबारा. मुखार येवन जेजू मुखार दिंबी घालीचें म्हणशें बगल्यार मुखार येया. जाल्यार मागणें करचें रावय नाकात. लग्गी हेजे जेजू लागीं उलयचें म्हणशें कोणाक म्हणे बगता जाल्यार मुखार येया. कोणाक पळय नाकात, मागा, काळीज उगड मागा. स्वादीक सक्रामेंता गव्या अनेक पावटी. स्वादी सक्रामेंता आमकां बसोवन रावला. तुजी सवकासाय आमची दुखां पुसताय. तुजे सरशीन धांवून येता आमची साराय संता. स्वामी सक्रामेंता, स्वामी सक्रामेंता. मोगाक आमी स्वागत करून वता. हे दीस जावन आसात मोगाच्या भावनांनी भयणीनो. सर्गींचो मोग आमकां मेळूंक येवचो वेळ आनी काळ तो मोग जावन आसा जेजू क्रिस्त. देवान धाडलेलो ताचो एकलो सपूत
बापाच्या मोगाचो ताका आयका म्हणटा बाप आनी कोणायकी आयकनाकात संवसारांत तुमी हेर ताळे आयकूंक मेळटात ते म्हणटात तुका मुखार बरें जावचें ना तुजें घर वास्तू सामाना तें सामाना हें सामाना तुका दोश आसा ನಿನಗೆ ದೋಷ ಇದೆ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಸಂಸಾರ उलोवचो ताळो जावन आसा असाध्य म्हणलें संसार उलयता आनी सर्गींतवनो आयिल्लो ताळो म्हणटा मनशाक हें असाध्य जाल्यार देवाक हर एकी साद आसा फॉर ह्युमन इट इज इम्पॉसिबल येस इट इज इम्पॉसिबल बट फॉर गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल हर एकी साद आसा तर आमी कितें करचें हांवें कितें करीचें थंय आसल्या सैनिकांनी लोकांनी सुंकागारांनी विचारलें सवाल आमी कितें करीचें म्हूण सांगा आमी कितें करीचें तांणी कितें करीचें म्हणून स्नान दातार जुवावन तांकां सांगलें आनी थंयतोन आज आमी लिसांव आपणावन हांवें कितें करीचें आतां हांवें चिंतूंक जाय निर्धार करीचें म्हाका कशें आपोणें आसा म्हाका खंयचें आपोणें आसा वॉट इज माय कॉल टुडे ह्या क्रिस्मसा वेळार जेजूक स्वागत करूंक येता आसतना हांवें कितें करीचें इतले वर्सां कशें जियेलो कितें आचरण केलें कशें संभ्रम आमी केलो गरजेचें न्ही देवाक हें क्रिस्मस कशें आचरण करूंक जाय तर जेजूक आमकां समर्पण दिवया आमकां समर्पण दिवया दोनी हात आमचे वयर उबारया तुवें आज म्हज्या मोगाच्या बाबांनी भयणी खंयचो निर्धार घेतले कितें निर्धार केले तुवें ह्या क्रिस्मसाक मस्तपटी आमी मस्त निर्धार केल्ले आसात जाल्यार खंयचेय जारी जावनात घरा गेल्ल्या उपरांत ती जिणींत दुसरी जाल्ली आसा कित्याक म्हळ्यार तें हांवें आनी तुवें घेतले निर्धार दॅट वॉज माय डिसिजन नो आतां आमचें डिसिजन कोणाचें आमचें म्हळ्यार म्हजें आनी म्हज्या जेजूचें निर्धार सांगाता निर्धार करया आनी तो तुमकां हात सोडचो ना सांगाता चलयता आज तुवें कितें निर्धार केले जेजूक तूं पळोवन एक सांग जेजू ह्या पुटी हांवें तुका मोगाक स्वागत करता आसतना हांव अशें सेलेब्रेट करतां हांवें हॅपी क्रिस्मस म्हूण सांगच्या पयलींच ताज्या मुखार म्हळां तें हॅपिनेस संतोश दिसाचें पयल्या म्हज्या घरांतून आराम करता म्हज्या शेजार समारा मदें वाड्यांत फिरगस कुटुंबांत समाजेंत अशें हर एकलें की कोणाक परा म्हाका मेळूंक जाता तांकां परा मेळोंक आशेता रिपेर करूंक आतांत प्रिपेर करता हांव रिपेर करूंक प्रिपेर करता दोनी हात काळजाचेर दवरया दोळे धांकया आनी तुमी जें कितें निर्धार केला जेजू सांगता तें पाळोवंक जारी करूंक कृपा आमी मागया आमचो इश्ट जेजू आमच्या सांगाता रावता तो दुलोब जेजू मोगाळ उदार आमचो तो कितलो आमचो मोग करता आमच्या संगी दीस आनी रात रावता ताच्या बगार आमकां कोण आसा दुसरो इश्ट संपूर्ण प्रीत मोग करचो देव आमचो तो जावन आसा ताजो सांगात आमकां हर एक दीस दिता आनी दैवीक कृपाय आमकां तो दिता तर या दुलोब जेजूक आमचो मोगाळ इश्ट जालो जेजूक सर्गींतोन देंवन आयिल्लो मोग तो जेजू ताका आमच्या मदें स्वागत करया
semua Buddha kita mau istasa Om chỉ sinh ghi đi sát cả sáng bằng giờ lấy ta chỉ bagar hết con asa sempur prit mo kertolo ta so sangga tam tandi ta di do devi mo gaso bagar her ko asa sempur prit mo kertolo ta so sangga tam kandita wado devi mo gaso ta chỉ che di porti il motivo d'orioto ci abbia portata nasratan nanita Dita taka poso urpeshelia neita aplerat mastang kakabang ta cetito exata Dita taka poso urpeshelia neita aplerat matang kakabang cetito exata Jesusnya Satan mo tertelia Pantang say batu sukta Seperkertau namaskar Satu amso biasa Cini satas kabari Nirmi ami bogum tuka Rupagin segari Satu amso isyasa Cini satas kabari Nimi ami bogum tukaru Rupagit segari जेजू आज तुझे लगी आपले उणेपणाचे जिवीत अस्कतकाई पिडा शिडा सबार सवालां दूख बेजाराई मस्त त्या सावांक घेवन म्हजे भावनी भयणी सकाळी 9 वरांतून आतां पर्यंत तुज्या हजारपणान तांणी वेळ करसिला तूं तांकां आशिर्वादान भरतय समाधान दितय
दोस काय दिताय शांती तांच्या कुटुंबांत जिवितांत देणे जावन दिताय म्हूण ती राखून रावल्यात तुजेरच तांकां बरोवसो पातयेणी आसा तूं तांचो हात सोडचो न्हय म्हणून बोवाड ती तांकां आसा आज तुवें ह्या सर तुज्या भुरग्यांक आशिर्वाद दिता आसतना ताणें हर एकल्यानी एक निर्धार निश्चय केला आनी त्या निर्धारा सांगता तुजें हजारपण बदलावण हाडटा म्हणलें ताणें आयकलां समजून घेतलां आज हें सर तुका समर्पण दिता हीं भुरगीं तुजीं आज हांगातून घरा वेता आसतना तांकांच एक आशिर्वाद जावन तूं परिवर्तन कर तांचे हर एक मागणें तूं आयक कुरपेचो शिवर तांचेर देवय तांचे मागणें आयक जेजू आमचे मागणें आयक जेजू सगळें सांगता म्हणया आमेन आमेन सगळें सांगता आमेन आमेन सगळें दिबी घालया आनी जेजूचें बेसांव स्विकार करूंक येद्या व्हडा सक्रामेंता देव तूं जाल्यार ह्या उंड्या रुपार म्हाका मेळोवंक आयलें मोगस सर्गींतून देवून आयला आनी आमचे मदें आसा येद्या व्हडा सक्रामेंता येद्या व्हडा सक्रामेंता सस्तांगमन करूया पूर्विल्या त्या रूपाबोधला नव्यो रीती आधाया सर्वोन्वेषा अस्कत विश्व्या भावार्थाचे बळ दिव्या सशे बापाक तशेंच पुताक उल्हासानी स्तुतीचा पुत्री महिमा सस्ना सस्ना एकाच ताळ्यान हसिता तुका दोगांयच्या स्पिरिताक समासानी नावाडटा आमेन प्रार्थुया हे देवावेचे सक्रामेंता काल तुझ्या कश्टांचो ओगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सरवणेचो फळ सदां काल आमचे आमी बोगे सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तर आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेत आनी रास करताय सस्नांच्या सस्ना आमेन येसू तुझ्या पोवी जेवणाक सवामी सुनल्या सगळींचे खाण तुझे ताव सिंखामी सपल्या ओंडो वायन रूपांतर करूंक निमून परता सोम्या तुझ्या मांसार तांकटाय आशेता एका मोगा आनी एकवटा तुझ्या मोगाक आमी साथ दिता एका
कामना तुझे थंय सोम्याची येवंक लेता किरकोळ आमचे जिणे तुका समर्पण दिता तुझो आदार तुझो सांगात आमी अत्रेकता सदा नितींची येव आमकां दी तुझे बेसांव पाटय दयेन आमकां तुझे दैवीक सल्वासां एका मोगान आनी एकवटान तुझ्या मोगाक आमी साक्ष दिता एका कळसां आनी एका मनान तुझे थंय सोम्याची येवंक लेता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बाबन आनी भयणीनो सकाळीं तो आतां पर्यंत आमी नियाळ केलें कशें आमी मोगाक स्वागत करूंक तयार जावचें आनी आमी बरें करून आमी प्रिपेर केलें आमच्या जिणयेंत रिपेर वर्क आरंभ करूंक आनी अशें करता आसतना आयच्या वांजारान आमी पळयता आमी हेरांच्या सेवेंत देवाचो मोग परगट करूंक आनी देव कितलो आमचो मोग करता म्हणल्यार आमच्या कार्या वरवीं आमी दाखोवंक आमकां एक आपोवणें आसा सुवार्ता परगट करची म्हूण सांगल्यार बायबल हातीन घेवन उलोवचें मात्र न्ही एक बोळा अधिकृतीन सुवार्ता परगट करची म्हळ्यार हांव आनी तुमीच एक पळयतले लोकांक आनी कोणाक पर आमी उलोवंक मेळोवंक वता तांकां एक सुवार्ता जायची आनी तशें जायचें जाल्यार आमी आमचो वेळ मागण्यांक खर्चिजे हांवें सकाळीं तुमच्या लागीं उलयता आसतना सांगलें जेजू आमच्या लागीं सारता कांय 24 वरां तुका दिल्लीं पुता इल्लो वेळ तुका मेळून आंगी हांव राखूनच आसलो आनीक पटी जेजून आमच्या लागीं सारचे पयलें आमी इल्लोसो म्हणी वेळ दिसाक ताका दिवंक एक प्रयत्न करया आनी ताच्या द्वारी आमचे जिणी केवल एक मागणेची जिणी मात्र न्ही मागणें जियोवची जिणी जावंक कृपा आमी मागूंक जाय मस्तपटी आमकां अवकाश मस्त आसले नीज जावन आमची जिणी क्रिस्तांव जिणी जावन जियोवंक अर्था बरी जावन जियोवंक आमकां मस्त अवकाश आसले आमी मस्त होगडयला जिवितांत संवसारी मोगत शाश्वत मोग म्हण चिंतून मस्त वेळ आमी थंयसर करसिला देवाक खऱ्या मोगाक आमी वेळ दिना जाल्यार आज देवातून आमच्या भाव भयणीतून बक्षणांगी मागया हांव पातकी सर पदवीधरा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट धरून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून भगवान सदां संस्कार मरये सगळ्या दुतां आनी मुक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाधिकारत म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमचीं पातकां बोगसूं आमकां सस्तांच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकुत सोमिया काकुत Cristo काकुत Cristo काकुत सोमिया काकुत सोमिया काकुत प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा आमी तुजीं भुरगीं
सोम्या जेजूच्या जल्माचे परबेक काळजाच्या उमाळ्यांनी अत्रेकून रावता येदो वर्तो सरवणदार आमकां हाडटा तो आनंद बगूंक आनी ताचो जल्म सदां व्हडा संतोशान संभ्रमूंक आमकां फावो कर म्हूण विश्वासान आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रसभट चलयता सासणांच्या सासणा आमेन. पळय तो येता पर्वता वयल्यान उडयो मारून दोंगरा वयल्यान धांवन तो येता म्हजो प्रेमी एका चितला सारको एका तरुण मेरवा सारको पळय आमच्या घराच्या वणटी फाटल्यान तो उबो रावला जनेलांतल्यान तो भितर दिश्ट घालता जाळांतल्यान तो भितर तिळटा म्हजो प्रेमी उलयता आनी म्हाका सांगता उठ म्हज्या काळजा गोंड्या म्हज्या सुंदरे ये कित्याक पळय हिंवाळो संपलो पावस येवन गेलो पृथ्वेर फुलां दिसतात गितां गायनाचो वेळ पावला आमच्या देशांत कोंबड्यांचो साद आयकता अंजुराच्या रुखाक पयलीं फळां जावंक लागल्यांत दाखवली फुलोवन परमळटात उठ म्हज्या काळजा गोंड्या म्हज्या सुंदरे ये कडपाच्या वेरांनी घाटयेच्या आसोडांनी लिपोवन रावतल्या म्हज्या पारव्या तुजे मुखामळ म्हाका दाखय तुजो ताळो म्हाका आयकसो कर कित्याक मजूर तुजो ताळो सुंदर तुजे मुखामळ देवाचे उतार हे देवाची ओळखकार तुम्ही नीतिवंतानो सौम्यातय उल्हास करा ताका एक नवे गीत गाया तुम्ही नीतिवंतानो सौम्यातय उल्हास करा ताका एक नवे गीत गाया विणे वाजून सर्वेस्पोराक हरसिया धासर्याचे किन्नारेन ताका संगीत करा ताच्या मनाक एक नवे गीत गाया प्रवीण रितीन विणे वाजून उल्हास भरीत ताळ्यान ताका नावाणा तुम्ही नीतिवंतानो सौम्यातय उल्हास करा ताका एक नवे गीत गाया सर्वेस्पोराची मांडावळ ससनाक बाळता ताज्या काळजाचे अत्रेग संततीच्या संततेक तकता कोण परसा सर्वेस्पोरुसो आपलो देव म्हूण वळखाता कोणा परचेक आपलें दायज करून ताणें विसलां ती करीस बाकी तुम्ही नीतिवंतानो सौम्यातय उल्हास करा ताका एक नवे गीत गाया आमचो आत्मो
सर्वेस्पराची वाट पळेवनूच आसा तो समसो आधार आनी आमचें ठार ताचे सोमे आमच्या काळजात खरच संतोष भोगता कित्याक ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावता तुमी नितीवंतानो सौम्यातय उल्हास करा ताका एक नवें गीत गाया तुमी नितीवंतानो सौम्यातय उल्हास करा ताका एक नवें गीत गाया उभी रावया आनी मिसा उद्गार आमी सांगता मिळून गायन करया Alleluia, 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 Alleluia. आमचे मोदल्या देवा आमच्या राया आणि शासका आमच्या सौम्या देवा ये आणि आमची सोडवण कर Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसो तुमची सवे आसो लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया हे घडोवन थोड्याच दिसांनी मोरी उठोवन जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक धांवन गेली थंय जाकारेच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथीक तिणें नमन केलो एलिझाबेथीन मोरयेचो नमन आयकतेस तिच्या कुशींत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरोवन व्हड ताळ्यान म्हणाली स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ म्हज्या सोमयाच्या मातेन म्हज्या बेटेक येवचें हें भाग खंय तावन म्हाका फावो जालें तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानांत पडटेस म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हणून सतमनलेली तूं कितली भागी देवाचें उतर हें वाकडी तुका क्रिस्ता उंडो आनी वायन बापा तूं स्वीकार कर मासारतान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर मोरये कोरी जीवन आमचे तुका भेटयता जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता तुजी उतरां आयको उर्बेस्त आमकां कर तुजी कुशी पाळू उर्बेन आमकां भर पेल्या सेवेची उदार आमकां कर मोरयेचे आदर्श घे बैरान आमकां भर उंडो आनी वायन बाबा तूं स्वीकार कर मांसारतान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर मोरये बोरी जीवन आमचे तुका भेटयता जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात ही तुमच्या हातान हें बलिदान आपल्या मनांत आनी महिमेक आमच्या नित्य पवित्र विचारांत सर्वेस्पोर मानून घे
सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमी तुका बेटावची देणी तुजे काकुळतेंतून आमच्या हातान घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सर्वांचो संस्कार करूंक आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सस्नाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर तें जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतालो म्हूण सगळ्या प्रवादिनी परगटले. उतरां वर्त्या मोगान अवकार मायेन ताका सांबाळलो. जुवांव ताची वाट तयार केली आनी तो पावतस ताची वळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावतलीं. ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावून वाकांची. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दरबारा संगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dărbaranțo सर्वेस्पर तूं. Sărganii संसार बळा तुझ्या वैभवा. सगळी तुकाची, सगळी तुकाची. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. सगळी तुकाची, सगळी तुकाची. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण दतस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नेक कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. सोमयाची तुझे मरण आमी समरता. तुझे पुनः जीवन आमी परगटता.
소미야 예수 아미 अत्रेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता हो जिविताचो वुंडो आनी सर्वणची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा जेराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवोसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता ओंकार मरिये देवाच्या माये संगती आनी तुजो पती भगवंत जुजे भगवंत धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना दीर्घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडटो त्रासास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान रखतलें आमकां तुजे उदर कुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सोम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय रजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक सोम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली 85 ी
राखून रावला सोमिया येण्या तुझ्या धनिया जिविताकात उड्या रूपान देतो मोगाळ सोमिया राखून रावला सोमिया येण्या तुझ्या धनिया जिविताकात उड्या रूपान देतो मोगाळ सोमिया तारुक सावन मोगानेबुन जीवी म्हाका दिता उर्बे जरी भरता जीवी सुपोळ करता तारो सावन मोगानेबुन जीवी म्हाका दिता भरता जीवी सुपोळ करता राखून रावला सोमिया येण्या तुझ्या धनिया जिविताकात उड्या रूपान देतो मोगाळ सोमिया गोडी सावन शेळियांक पसून पासो सर दिता मोगाळ जतन करता हेणा एकवटायता राखून रावला सोमिया येण्या तुझ्या धनिया जिविताकात उड्या रूपान देतो मोगाळ सोमिया प्रार्थुया भोवरत्या देवा आमच्या मोगाळ बापा ह्या तुझ्या पवित्र गुटांत आमी वंटो घेतला देखून आमकां तुज्या भुरग्यांक निरंतर राख आनी सांबाळ मोगान आमी तुका खालती रावशें कर आनी हे परी आत्मेचें आनी कुडीचें तारण सुबामपण आमकां मेळूं दी ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमच्या सवे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे नाची वात आमच्या पाद्राबातावन तुमी घेवची जोकीम लोबो आनी कुटुंब ताल्लूर तशेंच फिलीप डी सिल्वा ब्रह्मवार हांणी 25 किलो तांदूळ दिला जेवणाच्या बाबतीन नांव नाका उडपी देव बरें करूं मोरयामाच्या आशिर्वादां तुमचेर मागता मोगाचो न्हू आमी नेमी केल्या वेलंकानी सायबिणीचें नोवेन आमी करया वेलंकाणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती वेलंकाणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून
विनंती कर वेलांतांनीचे माये तुझ्या मुलापासून विनंती ये भोव नितळी अवकारी भोव भगवंत त्रिनादीन जेजूची भोव निर्मळ आवय जावन ससन जावन तुका विंसून काडली देवपुताक तूं गर्भी समोवच्या वेळी तुका भोगल्या अदीक वर्ता आनंद सो उडास करूंक तूं म्हाका फाव कर म्हज्या मागणेच्या उर्बेन तोचो आनंद परत्यान तुका दिवंक वा तूं आनीकी चड वाडूंक हांव भोव चड येत्रेकतां हे दुखेस्तांचे भोव मोगाळी माये तुज्या आनंद सो भक्तीन उडास करतलांक तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका फाटय तुज्या देवपुताची अपरिमीत काकुळटीचेर पातयोन आनी आमी मागलें आमकां मेळटलें म्हणल्यार बसवणेचेर बरवसून आनी तुज्या बळवंत ससेच्या आदारार हुंदवन भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतां ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे पासत विनातिकार देवाची भगवंत खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशे कर न्हय तर म्हाका अदीक गरज अशे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नोवेनांत हांव तुज्या लागीं परतून मागतां ते सवाय ह्या परी आसात 5 वर्सांच्या भुरग्याचें उलोवणें सुडाळ जावंक भुरग्याचें देणें फावो जावंक दुबय पर्मनंट विजा मेळोवंक हातीन घेतिल्लें घरचें काम पोंताक पावोवंक फावो तो जिणये सांगाते फावो जावंक घरांतलें समाधान पाटी मेळोवंक मोतीचें समाधान लाभोवंक जिणयेन फावो तो निर्धार घेवंक फुलां झाडांनी बरीं फुलां जावंक बांदतेर बऱ्यान जावंक गर्भांतल्या बाळाची वाडावळ सारकी जावंक UK विजा मेळोवंक पांयाक जाल्लो गाय गूण जावंक पांयाचे गांठी दूख गूण जावंक परिक्षेंत बरें करून शिकोवन बरे मार्क्स मेळोवंक रियल एस्टेट बिजनेस बरें जावंक कुटुंबांतली अर्थीक अडचण समा जावंक कोर्ट केसीन जीक मेळोवंक हातापांयाची एलर्जी गूण जावंक लाखांनी आसचे रीण फारीक जावंक स्वंत घर फावो जावंक जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक कुटुंबां समाधान एकवट फावो जावंक कॅन्सर पिडा गूण जावंक क्रिस्तांव धर्माक पाटी परतोवंक काजाराचें कार्य बऱ्यान जावंक ह्या तेसावांक आमची तेसावां आमी मेळोवया आनी माये लागीं आमी मागया तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिफात तुज्या मध्यस्थिकेंतय म्हाका आसची वर्ती पातयेणी उसारूंक हांव कुशी व्हरतां तुजो दैवीक पूत तुज्या कुशींत आसतना ताणें तुज्या कतावीन काळजान पेटयल्या सैंबावर्त्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागतां हे म्हजे मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां नमान बरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन नमान बरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन नमान बरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन हे देवाचे माये घे हे म्हजे प्रणाम गब्रियल बोडव्यान पयले फावटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कृपेन भरलेले म्हणल्यार प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गेंच्या आनंदाच्या कुरोवान सबार परजळीक मोतयां ते जावं दीत म्हूण हांव कुशी व्हरतां आनी संवसाराची अंत पर्यंत ती परजळांत वाडोवन दीत म्हूण अत्रेकतां हे दुखेस्तांच्या बुजावणे देवाचो पूत मनीस जातना तुका बगल्ल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुज्या लागीं परतून मागतां तुज्या पदवेदार मध्यस्थिके मारिफात जोड दी म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागलो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां तुज्या मनाक येदोळ पर्यंत मनशांनी केल्लीं सर बरीं कामां जेजूच्या मोवाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयल्लें ह्या मोगा पासत
भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतून मागता. आयकून म्हजी कालती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार. आमेन. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार. सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आनी म्हजी बोव तुजे सशी पावती. सोमी तुमच्या सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया ये सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रसिल्ल्या आत्म्याक सोक कोसाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साल तांणी बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. काकुलदार सोम्या बावर्तांच्या बुजोनदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दयाळे लागी आमी मागता. दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली शिमोनच्या मांयची तांची तूं बिरमत पाव ये सोम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेताय आनी रास करताय देव सशनाच्या सशनाक. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सोवे आसूं तुमकां राखोंक, तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक, तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक, तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जियेता आनी राज करता सशनाच्या सशनाक. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. नमन मोरिये उर्पेन भरलेले सोमी तुझे सवे आसा. स्त्रियां भितर तूं सदे, स्त्रियां भितर तूं सदे. नमन मोरिये उर्पेन भरलेले सोमी तुझे सवे आसा. स्त्रियां भितर तूं सदे, स्त्रियां भितर तूं सदे. गाप्रिये बोऱ्या संगी भेटयता नमान भक्तीस. नमान आमच्या मोघसो स्वीकार कर. नमान आमचो, नमान आमच्या मोघसो. नमान मोरिये कृपेन भरलेले सोमी तुझे सवे आसा. स्त्रियां भितर तूं सदे, स्त्रियां भितर तूं सदे. सूर्य चंद्र नी तारा गाजयतात सगळीक मायेक तुजी. सूर्य चंद्र नी तारा गाजयतात सगळीक मायेक तुजी. वियोल विणे सितार गिता गायतात माये तुझे कंठा. वियोल विणे सीता गीता गायतात माये तुझे कंठा. नमान मोरिये कृपेन भरलेले सोमी तुझे सवे
वे आसा श्रीयामित तू सदैव श्रीयामित तू सदैव नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सवे आसा श्रीयामित तू सदैव श्रीयामित तू सदैव मोगल पुत्र सवे अंकार मोरी आशीर्वादी आमका जिसूच्या पवित्र आमा सर्वांक दी तुझे आशीर्वाद भलायकेचे माये आम्हा बसूत विनंती कर धैर्य सुक्रा आम्हा बसूत विनंती कर तुम्ही समेस्त बडव्यानो आणि भक्तानो आम्हा बसूत विनंती करा भाग्यवान कुर्साचे कुर्वे निवारक आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.